मानाच्या सगळ्यांक तशेंच सर वालेन्शियाकारांक हांव वॉल्टर दांतेस बरें सांगता दया करून सगळीं एक घडी बसका घेया भायर पावसाळी सांज भितर आपत्त कविताचो गाज हांव पात येता तुमची मनां ददोसत येतात मोगाचें न्हू पोएटिका 21व्या कवी गोष्टीक तुमकां स्वागत पोएटिका सुरवात केल्ली थोड्या वर्सां आदीं एक वॉट्सअप पंगड जावन कवी नवीन पेरेरीन हाणें आरंभ केल्ली कवितेचे देणे पिशे ह्या खरोज आशिल्ल्यांक आपलें बरयल्लें 4 जाणां मुखार प्रस्तूत करून वरोवन पळोवन तें बरें साहित्य जावन बदलून मुखार एक अवकाश दिवचे खातीर आनी अशें आरंभ जाल्लो पंगड आज वैत रूप जावन 250 वयर कवींक साहित्यीक बरयणाऱ्यांक खेळिल्ल्या तशें नव्या बरयणाऱ्यांक एक अवकाश दिवचो एक उत्तीम पंगड जावन उबार लायला ह्या पंगडांत सेर्वन पद्देवन हळू मेटा काडून आपली बरयल्लीं कामां बऱ्या कवितांनी तिदून घेवन पाजून वाचून कोंकणी शेतांत वाडोवन कविता स्पर्धांत इनाम मात्र न्ही जायत्यांनी आज आपलो कविता संघ भुकी काडला आनी हो वर्त गौरव असो एक गजाल फाटल्या सुमार 2 वर्सां तावन कळनासतना हर एका म्हयन्यांत कवी गोश्टी चलोवन व्हरून तेय विविध जाग्यांनी ल्हान तशें व्हड जाग्यांनी कोंकणी भास कविता जिवाळ दवरून वर्ते मिसांव पोएटिका करनासा म्हणल्यार दुबावना आनी हाजो श्रेय ह्या पंगडाचो मुखेली नवीन पेरेरी गता आनी आज वालेन्शियाच्या ह्या तालंतवंत फिरगजेंत 21वी कवी गोश्टी मांडून आमकां व्हरतो संतोश भोगता तर ही कवी गोश्टी हांगा चलयचे जाल्यार हांगा मांडून हाडचे जाल्यार 2 व्यक्तीचो उल्लेख हांवें करिचे पडटा पयले वालेन्शियाचो विगार मानादीक बाप रॉक देसाय तो आदी तावन कोंकणी भास तशें संस्कृतीक पाठिंबो दिवनूच आशिल्लो विगार बापू आनी आमकांय हें कार्य करून ताणें जायतो सहकार दिला दुसरो हांगाचो उपाध्यक्ष श्री रोनाल्ड रॉड्रिगस तो खुद्द एक बरो नट नाटकिस्त पोखडांगार आनी उलोवपी आनी ताणें आमी तांकां ही आलोचना सांगतना सुरवात तावन सर सहकार दिवन सल्ला दिवन कुमक दिवन आनी आज जाल्यार हें आयोजन मांडूंक ताणें वखतो कुमक आमकां दिला राणी बाब तुका आभारी जावन आसा तर मोगाचें न्हू आनी चडीत वेळ विभाग नासतना ही कवी गोश्ट काडून येता आसतना हांव वेदीक आपयतां थोड्या मानाच्या व्यक्तींक ताणें दया करून मुखार हांगा येवचें आनी हें उद्घाटन कार्य चलोवन वचचें पयल्यान श्री रोनाल्ड रॉड्रिगस फादर रिचर्ड लसराद आमच्या मुखार आसा फादर दया करून मुखार या मातच्या मिलार श्री अनिल शर्माय आनी अश्विन आमच्या अस्मिताय फिल्माचो हिरो अश्विन आनी वेन्सिटा दया करून मुखार या श्री रिचर्ड लसराद 2 रिचर्ड लसराद बाबू मुखार आनी तशेंच आतां सांगता आमच्या आयची सुकाणदार रोशन आनी प्रिता आनी आतां एक गुर्त जावन आयच्या ह्या कवी गोश्टीचे फायल फादर रिची लसरादोन दोनी सुकाणदारांक हस्तांतर करून ह्या कार्याचें उद्घाटन करीत म्हणून हांव उपकार मागता देव बरें करूं आमचे मदें आसा ह्या फिरगजेचो एक नामांकीत व्यक्ती MCC बँकाचो अध्यक्ष तो आनी तशेंच एक बरो कोंकणी फुडारी साहित्यकार साहित्यक आनी प्रतिभाक
को केल्लो ह्या फिरगजेंच्यो जायती वरती महान कामां ताणें केल्यात हांव उलो दिता श्री अनिल फर्माय तुमी मुखार येवन आमचे लागीं 2 उतरां उलयचें सुमेशान देवबरी सांग मागता हैचेया 21वे कविगोष्ठी ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन येदोळस केल्ल्या हांव सर्वकासो एक येजार बाब रिची रस्त्यार बापानो विधी रस्ते ह्या कविगोष्ठीचो एक फुडारी म्हजो मित्र मनीस नवीन सुरतकारी आनी आयचे हे कार्य निर्माण आनी हे कार्यक्रम जायते जाल्यार प्रमुख पात्र घेतिल्लो म्हजो मित्र मनीस वॉल्टर दांतीस आमच्या पिरगेजीचो वालेंशिया पिरगेजीचो एक लोकमुखार उपाध्यक्ष मनीस रॉनी रोड्रिगस आनी आमचो MCC पेकाचो आदलो डायरेक्टर मनीस मच्छा मिलार आनी आमचो एक मोगाचो मित्र मनीस रिचर्ड आनी आमच्या अस्मितायेची फिल्माची हिरो हिरोईन मनीस आश्विन आनी मेर्सिटा तशेंच आमची हांगाचे वालेंशियाकार मनीस ती प्रिताबाई तशेंच आमचो एक लोकमुखार MC मनीस रोशन आनी वेदी मुखार आसच्या सर्व ह्या कवी गोष्टीक हजर जाल्ल्या सर्व ह्या कवी बसच्या कवी घराणा तुमकां पळयतना मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार तुमी मस्त उलयतात मस्त वाचतात आनी कोंकणीचें एक रक्षण करचो काम तुमी करत आसात कित्याक म्हळ्यार कवी गोष्टी म्हणपाक मस्त संगती लोकांक एक इजी करून तुमी पावोवचो वावर करनासात आमच्या ह्या संवसारांत काम जाता आमच्या गांवांत काम जाता आनी आमच्या मदें काम जाता एक इजी पावोवचें काम आनी अर्थभरीत करचें काम ह्या कवी गोष्टी म्हणपाक जावन आसा मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार कोंकणी संस्कृती उरोवचें काम आनी जिवाळ करचें काम आमच्या ह्या कोंकणी मोगीत जावन आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक मस्त सहकार मेळटा 21 कवी गोष्टी म्हळ्यार हांगा पावोवचें जाल्यार ल्हान आसतना भुरगीं आज तरणाटे जाला कित्याक म्हळ्यार तरणाट्या भुरग्यांक पळयतना युवा जन खुशी जाता हांगा पळय दोग जाण आसात आमची एक्टर्स आसा मस्त सोबीत आसात तशेंच 21 कवी गोष्टी मस्त सोबीत आसा चिंता सोबीत व्यक्ती आसात आमची वालेंशिया मस्त जाण आसात आमचे मनगडे मनीस आसात तशें हे कार्यक्रम बरें जावं दी हांवें MCC बँकांनी आदल्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी प्रायोजीत केल्लें तशें म्हणटना मस्त कडेन जावंक आसात लोकांचो मस्त उरूप आसा आनी विशेश जावन आमच्या मनीस वॉल्टर दिसांनी म्हाका फोन केल्ले अशें वालेंशियान करता म्हळ्यार खंडी जावन तुमकां सहकार मेळटलो आमचे वालेंशिया पिरगेजींत हायेस्ट कोंकणीक संरक्षण करचें मोग करचें व्यक्तित्व केली आसात फाटल्या 16 वर्सां आनी कोंकणी खातीर कंटिन्यू प्रोग्राम जावंक आसात आनी आमचो आतां उपाध्यक्ष आसा असले कार्यक्रम मस्त सहकार दिता कित्याक म्हळ्यार पोर आयतार हांव मिसाक संजे 4 वरां मिसाक गेल्लो येताना 15 बजे बरें एक अनाउन्समेंट वालेंशिया पिरगेजींत वयल्या हॉलांत कॉन्फरन्स हॉलांत कवी गोष्टी आसा तुमी सगळें येयचे त्या देखून बरें अनाउन्स केलां बरी पब्लिसिटी आमच्या पिरगेजीन मेळ्ळ्या हाका कारण आसा आमचो उपाध्यक्ष आनी विकार बाब त्या देखून हे कार्यक्रम बरें जावं दी बरें आशेता 21 कवी गोष्टी भितर म्हाका खुशी कित्याक हांव तरणाटो जावन तो ICYM जावन तो वयर आयिल्लो एक आज हांगासर उलयता जाल्यार साबार संघटना म्हज्या फाटल्यान सहकार दिल्ली आनी संघटना मारिफात हांव एक आज MCC चेअरमॅन जालो म्हणून हांव सांगूंक आशेता असल्या तरणाट्या व्यक्तीक सपोर्ट करपाक खंडीत तयार आसा त्या देखून 21 कवी गोष्टी 21 तरणाटी कवी गोष्टी आनी 25वी कवी गोष्टी सगळ्या MCC बँकाच्या मुखेल फुडाकार आनी MCC बँकाच्या फाटल्या ओपनियत हांव करून सगळे स्पॉन्सर्स आमचे MCC बँक करता आनी ती थोडी कंडिशन आसा सब्जेक्ट टू 100 कवी तुमी रेडी करचे आनी ते बरें गड्डळेन जायचे 25 वर्सांची कवी 25 कवी गोष्टी एक रुपयाळी कवी गोष्टी सगळ्या चरित्रेंत पानांनी बरोवन दसऱ्या तशी कवी गोष्टी जायचे आनी त्या MCC बँकाच्या कॅम्पसांत जायचे विनोद म्हणटलो तुजी कवी गोष्टी जाल्यार 100 उपरांत कर म्हणून त्या देखून ओपन इयर केल्यार तुजी पूर्ण वेवस्था आमी करया त्या देखून तेंची भिवची नाका त्या देखून हांव तुमकां बरें मागता गोबर रावल्यात पुरो जाता तांकां त्या देखून सगळ्यांची बरें मागता आनी हें कार्य बरें जावं दी यशस्वी जावं दी आनी गंमत करा वालेंशियाचे कॅम्पस तुमकां सगळें उक्तें दवरलां सुमेस्तान देव बरें करूं देव बरें करूं श्री अनिल
आमकां 25वी कवी गोश्टीचो आमकां ते टेन्शन आलें तुमी काडलें आनी त्या खातीर आनी खंडीत जावन खरी एका संतीनी तुज्या लागीं विचारतना तुमचो सहकार आमकां बसयलो वालेन्शियांत ही कवी गोश्टी करच्या खातीर तुमकां कळटा म्हणून हांव आभारी जावन आसा. आनी आतां वेगळी आशिल्ल्या सर्वांक हांव तुमची बसपाची विनंती करता. कविता कोबारोसू आटावन तयार जाल्ल्या दोडा ह्या साखरीवर गात्र ल्हान तरी गोडसाण चड. कविता कसाय उकून आटावन तयार केल्ल्या गुळये बरी पळोवंक ल्हान तरी गोडसाण चड. कविता दर्यो सुकोवन तयार जाल्ल्या मिठा काडा बरी पळोवंक बारीस ल्हान तरी खरसाण चड. कविता 1000 उतरांनी बरयल्ली एक काणी 12 वळींनी सांगता. तर आतां कवितेची पोटली भंडारा सोडोवंक आयचे कवी गोश्टी सोडोवंक 2 जोगते व्यक्ती सुखाणदार जावन हांगा आसा. पयले तो एक नवार्धीक कार्यनिर्वाहक रेडिओ सारंगचो कोंकणी कार्यक्रम निरूपक बरो साहिती बरयणार पावजाल्यांत आपल्या पतीन तशें भुरगे सांगता वस्तिकान आसा. दायजी टीव्ही निरूपक तशें सवार इतर टीव्ही चॅनलांनी काम केलां. प्रस्तुत मंगळूर DCCचो सार्वजनीक संपर्क आयोगाचो सांदो. ताज्याकी वरतो एक बऱ्या मनाचो सादो बरो मनीस म्हजो मोगाळ इश्ट रोशन क्रास्ता मुखार येवचे. दुसरी व्यक्ती आमच्या सर्गजेची तालंतवंत कवयित्री. फाटल्या 5 वर्सां सावन ती कोंकणी साहित्य बरोवन आसा. सुमार 30 वयर कविता 20 वयर काणयो कोंकणी पत्रांनी जाळी जाग्यांनी तिजे प्रसार जाल्यात. प्रस्तुत फादर मोल्लस मेडिकल कॉलेजींत वावर करता. मात्र न्ही कोंकणी साहित्यांत पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा करना आसा सेंट अलोयसियस कॉलेजींत. पोएटिका पंगडाची एक उर्बेवंत कवयित्री श्रीमती प्रिता मिरांदा ह्या मानेस्तान सुखान सोडून दितस तुमचे लागीं उपकार आटयता. खरी एका कवीक बरो पाठिंबो दिया. बऱ्या बोळान ताळयो मारा आनी कवितेची रूच ताका देव बरें करूं. कवयित्रीनो आनी कविता रसिकानो सोमेसां हांव बरी सांज मागता. एक भोव मुसलेचे ताप आपुरबायेचे तशें सोंप्या उतरांनी कानाक दिवचे बरी सांचीच कविता. मानेस नावेल पिरेरी सुरतकर हांच्या मुखेलपणाखाल आसा जाल्लो हो पोएटिका पंगड आतां एक कविता मोगींक एक इस्कॉल तशें म्हणयत. पोएटिका तावनूच म्हाका कविता बरोवंक आनी वाचोवंक प्रेरण लाभलें म्हूण सांगूंक हांव भोव खोशी पावता. ह्या पंगडांत अनुभवी मालगडे तरणे परगांवतले गांवचे तशें सबार कवयित्री हांगासर आसात म्हूण सांगूंक आमकां भोव अभिमान जावन आसा. पोएटिकाची पयली कवी गोश्टी कलांगणांत 2021 वर्सा डिसेंबरांत चल्ली. ताचे उपरांत विविध गांवांनी पयशेच्या बेंगलोरान सयत ही कवी गोश्टी चल्ल्या आनी आज 21वी कवी गोश्टी आमच्या वालेन्शिया वेदीचेर चलून आसा. सर्वोच्च बरी सांस मागता. बाय प्रितान सांगलें 21वी सांस मागता. 21 सांगो मातशें विशें अशें गुंड्याच्या नदरांनी आटेचे पडटा आनी म्हणालो ताच्या उलोवपांत तरणाटपणा पावोवली कवी गोश्टी म्हणून खंडीत जावन संख्याशास्त्रांत ह्या संख्याक दैवीक संदेश म्हणून अर्थ आसा. कविता वा अनेक वाट्यान आमी दैवीक संदेश कविता लोकांक दिवचो जावन आसा. तें समाजांतले मेळे कोंकण काडटा. बरें प्रसार जाल्ल्यान कविता जावन आसा दैवीक मोलादीक संदेश दिवचें भावनात्मक मुलां वा कसाय म्हणून आमी समजले. 21व्या ह्या सोबीत कवी गोश्टीचो उमराणी आसा. एका बुकांत शेरीक लागी 21 म्हणून सांगतो आमकां जिविकाचो हर एक समाजचो नॅविगेट करूंक अवकाश दिता. 21 सांग आसा
आमच्या देशांतल्यान काजाराची प्राय हांगासर समस्या नॅविगेट जातात की नागी म्हूण कळना पूण दादल्या समस्ये सुरवात जाता की म्हूण आमी मेळना 21 संख्याक आमी असो सांगतो म्हूण आपयतात हांगासर मोगान सांगून गेल्ल्या मनशांच्या गांवांत पयस पावल्ल्या म्हणजे मरण पावल्ल्या भरवो सलो मोग आनी तांच्या मोगाच्या बुजवण पडून हो सामको आदार जाता की जर आज आमी ह्या पावंड्यार पावल्या जाल्यार आमच्या कवी कवयित्रींची सृजनशीलता साहस अभिव्यक्तपण मूळ कारण नव्हे ह्या विशेष संदर्भाकारण जाल्ल्या पावंड्याच्या तांडेली नवीन पिळगेक आनी सर्व जाणट्या वांगड्यांक हांव मान बगयता सलाम म्हणटा आनी छेपे उखलता 21व्या ह्या संख्या मुखांत अनिरीक्षित अवकाश म्हाका आनी बायप्रिताक लाभल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा 21 जावन आसा 2 आनी 1 संख्याचें मिलन 2 आमकां समतोलन शिकयल्यार 1 आमकां सहकार आनी एका काळजाची एका मनाची जावंक संदेश दिता आयची कवी गोष्टी 26 पेराच्या सावळेन जाता जाल्ल्यान ह्या गांवांत वलेंशा म्हण आपयतात शहराच्या मोवा पळयेंत प्रकृतीचो पसर पयलें आसून अभिवृद्धी जाल्लो सुंदर गांव वलेंशिया हे नांव हांगासो पात्रून 26 पेरार जल्म जाल्ल्या गांवचें म्हणजे स्पेन देशाच्या वलेंशिया गांवचें जावन आसा देखून ह्या गांवांत आमी मान बगयता आदी ह्या गांवांत गोरी गुड्डा म्हळ्यार मेल्ल्या मातये पावस सुरात म्हणी एक नांव आसलें ह्या गांवांत कवी उब जाल्यात लेखक जल्मल्या संगीतकार फामाद जाल्यात देखून सर्वांक हांव मान बगयता कवी गोष्टीचे सुखण घेवच्या आदी आज आमी कवीची नांवां चिठी मुखार काडटल्या आमी आतां पयलें ताका पयलें दिल्यार थंयसर आमी पार्शियलिटी केल्ले बरें जाता आनी पयली चीट म्हणजे पयल्या स्थानार आशिल्ल्या कवीक 5व्या स्थानार आशिल्ल्या कवीक 10व्या 15व्या 20 आनी 25व्या ह्या 30व्या तांचे तोंड गोड करचो तांकां अवकाश आसा त्या देखून तांकां आमी मोगाची गोड करची सकत दिल्या तशें म्हणून स्त्रिया पर्शियंतलो एक बरो पेशें बरयता स्त्रियाच्या हाती खंयचेंय काम पयलें सुरू करीत येतें तर मात्र तें रुचीक स्वादिश्ट परमळीक आनी मोलादीक जाता देखून तर बायप्रिता आतां पयली चीट काडटा आनी ती चीट काडन त्या व्यक्तीचें नांव आमी उल्लोक करूंक आसा ताच्या फुडें हांगासर आज बऱ्यांत बरी कविता तुमकां पसंद जाल्ली कविता खंयची गी म्हणून कवी गोष्टीच्या अखेरेक तुमी कवीचें नांव बरोवन त्या बौलान घालूंक आसा देखून तुमकां आतां थंयसर चीट दिवन आसा जोगासनान ती सांबाळची तर मुगोचनो आयची पयली चीट काडचो वेळ आसा आनी पयलो कवी कोण पयल्या कवी कोण गोड करचो अवकाश कोणाक लाभतलो हो आमचे थंय असो एकत्र कुतूहलांत हांगासर सुरवात ना बायप्रिता पयली चीट काडून देव बरें करूं रोशन पयलें काटा कोण ती नशिबावान पळया ही आमची काव्ययत्री बहुत सिंपल तोंडार तिच्या आसो सोबीत शिकयता ती गणित हिचे हांव शिकिल्ली फैल जावची ना तें खंडीत बाय डॉक्टर एन्सी टेम्पल कॅस्टेलिनो आतां तुमच्या मुखार ही कवयित्री कन्नडा कोंकणी इंग्लिश मॅगझीन ई पत्रांनी नेमाळ्यांनी हिची कविता भायर सरल्या आतां तुमचे मुखार बाय एनी डिम्पल कॅस्टेलिनो देव बरें करूं पिताबाई एन रोशनबाग म्हजी कविता आसा कुजनांतलो गुट आमच्या कुजनांत आज कितें शिजला मारता दाऊ आयकता खतखते आमच्या कुजनांत आज शिजला कितें मारता धाव आयकतात खतखते करी मांडल्यो वणदी कांयपणी लिपयतात करी मांडल्यो वणदी कांयपणी लिपयतात इड्यांनी किळसो दुवरू कितें सांगूंक आशेता करी मांडल्यो वणदी कांयपणी लिपयतात इड्यांनी किळसो दुवरू कितें सांगूंक आशेता नाकाक मारता जिऱ्या रक्ताची मूर ताका सांगात दिता लसूण पियावाची दस्तूर
नाकाक मारता जिव्या रक्ताची मोर ताका सांगातिता लसूण पियावाची दस्तूर ती बाई कित्याक कोयती पसता तिच्या स्वप्नाची पोटली एदोळूच रांगेर बसता ती बाई कित्याक कोयती पसता तिच्या स्वप्नाची पोटली एदोळूच रांगेर बसता गॅसा वयले कुकर गळो पिंजून मोगाडटा भितरलो धाब बाई सोडूंक वाट सोदता गॅसा वयले कुकर गळो पिंजून बोबाडटा भितरलो धाब बाई सोडूंक वाट सोदता विरल्या पेजेक तरी संसार मानवता तिच्या मोतीचो दबाव कोणाक समजता विरल्या पेजेक तरी संसार मानवता तिच्या मोतीचो दबाव कोणाक समजता सुक्या दडीरी पासलो नसा शेड खाली मोडके ती शिसून असा पेज सुक्या दडीरी पासलो नसा शेड खाली मोडके ती शिजोन असा पेज दोळ्या खांचीनी तिच्या गळची दुका दोळ्या खांचीनी तिच्या गळची दुका पोंच्या नळा की नजे गळता बाजल्या कुंकडाक वलयतात कबाब टिक्का बाजल्या कुंकडाक वलयतात कबाब टिक्का तो बागीना कुटाम सांबाळल्या टिका बाजल्या कुंकडाक वलयतात कबाब टिक्का तो बागीना कुटाम सांबाळल्या टिका अखेरीक कुजनातांव विराम मेळटाना दुंगाची बाई सगळ्याक मातयेक लावंक सोक आसा म्हाका अखेरीक कुजनातांव विराम मेळटाना दुंगाची बाई सगळ्याक मातयेक लावंक सोक आसा म्हाका देव बरें करूं तुझी कविता आमकां सुरूचली आमी जशें सांगलें की पयली कविता वाचल्यार तुमी तोंड व्हड करता म्हणून तेका मुखार येवचें हे धैर्य कान घेवचें आनी तुजी कविता खंडीत म्हाका आवडली कुजनांतले जायते खूब तुवें हांगासर उदापे केले एक स्त्री एक आवय कुजनांत कितले कश्ट काडटा ते कुकराच्या दंगा बरी तिचें जिवीत ती थंयसर दामून दवरता म्हणून जशी मरयेन सिमियांची उतरां काळजां सांबाळलें बरें भोगलें देव बरें करूं मुखली चीट आमी काडटा मुखली चीट हांगासर काडटा आनी ही चीट आसा जातींत तूं एक शिक्षक तातूंय आमच्या देशाची वास्तव शिकयता हेमा म्हणल्या चलयेचें नांव ताणें लिखलें नांव कल्पना कित्याक ताका त्या जाती वयर वस्तू मोग आसा खरी एक कवी गोश्टीन ताचें मेतेरपणू भोव मोलादीक जावन आसा आनी ताच्या कवितेंत चलते जिविताचें इसव आमकां मेळटा कवी हेनरी मास्त्रेनस तुका मुखार आपयता आनी मुखली कविता वाचन करूंक तुवें हांगासर येवंक जाय ताणें ओट घालच्या पयलीं चिंतामणी कविता आमच्या मुखार दवरचे प्रयत्न करता सर्वप्रथम ओळख दिल्या दिवस कवितेचे शीर्षक आव फुडें सकयल पावस प्रारंभ जाला तशें जुनांत सुरू जाल्ल्या पावसाचो म्हाका उगडास आयलो तशें विडंबनात्मक एक कविता बरोवया म्हणून ही कविता बरयली आव शिरंदरेचो पावस माध्यम आनी न्यूज शिरंदरेचो पावस माध्यम आनी न्यूज वळांत रस्त्यांनी गल्ल्यांनी उदकाचो लोट फुटोन पडल्यात न्हंयाचे काठ वळांत रस्त्यांनी गल्ल्यांनी उदकाचो लोट फुटोन पडल्यात न्हंयाचे काठ बांदल्यात चारंड्यो रस्ते जावच्याकी पयले पावसा उदक घरांनी रिगले रस्ते कसलोन वळून सुकेले पावसा उदक घरांनी रिगले रस्ते कसलोन वळून सुकेले नेता पावलो सहाय बसयलो मंत्री येताकय भरवसो दिला नेता पावलो ससाय बसयलो मंत्री येताकय भरवसो देवयलो बसयल्ले मान आयले ना पयस जाले
बसयले मानाई पैसे झाले मंत्री संघ हेलिकॉप्टर रिक्षा करून गेले पाऊस रावलो आवर देवले काढून मुंबवले मेळे लोकांनी घर नितळ केले काढून वदवले मेळे लोकांनी घर नितळ केले काही थोड्या दिवसांनी आवर विश्वास केले काही थोड्या दिवसांनी आवर विश्वास केले रस्ते मात्र तसंच सुरले मुकल्या पावसाक तयारी करून आणि भुकेली नेताचे पोट भरून देव बरें करूं. वोट घालणं आताच्या बोटाक लागयल्ली शाय याच्या पयले वोटा पयले काडले डामार वोट घाल इल्ले दिसांनी नापयस जाता. दुबळ्यांची घरां रस्ते वाळून वेचत असले आवर येवच्या की हे भ्रष्टाचार म्हणले कर्ग वाळून गेले तर बरें आसतलें. बोवा परबाची कविता मानेस बाप एंडेबाब. मुख्य कवितेच्या पहिले अंधसरने उदासाची काणी घेता देखून वळटा ते सुसंकार पैकी बोगाचलो आम्ही थोड्या आयिल्ल्या मुखेल सैऱ्यांक वचून जाल्ल्यान आयच्या कार्याक आयिल्ल्या तो उडासाची एक ल्हान आमी काणी दिता ती आतांच दिवन मोग दिता दयकर नांव आपयतना तुमी मुखार येवचें. श्री रोनाल्ड रोड्रिगस, श्री अनिल फर्माय, फादर रिचर्ड नसरादो, श्री मच्चा मिला, श्री अश्विन कुमार वेनिसिता, श्री रिचर्ड नसरादो, देव बरें करूं. श्री हेनरी भास्कर देवरेकडून मोठं दिस मुकली चीट आम्ही काढल्या ही तिसरी चीट म्हणजे पिंतुरा सोडा त्याचा जाणतो आणि या तिसऱ्या चिठीर कंसिल्ले नाव आसा पानाच्या दोनसो ओ कवी जायते कोणी गता दिवं शकला वेगळेच चिंतलेले बरयता बरोवन तेच संदेश दिता. आपल्या साहित्यांत उलयल्ल्या भारत तूं महान म्हणल्या पदाक ताका ग्लोबल एवॉर्ड मेळ्ळो आसा. ती दुखां उलयतना तसो कविता पोकू पानी वर्सा म्हणली तुळ कोवळी या कोंबेंदी ताणें सदां केल्लें आसा. परकल्पना उरलेली माय भाशे विशेष वस्तू आसो हो व्यक्तीक हो मनीस आकार केलेला ओमजर. आज तो परगवाल आसा जाल्यार तें दूख एक तेंबो ही कविता वाचन करून ताची मोगाची दूख एन्ना पेरेरा मिलातो फुडें येता. ताका आमी दोताल्यो दिवया एन्ना पेरेरा. कवितेचे नाव आसा ते दूख एक तेंबो. कवी बाबात्य पेरेरा ओमजर. ना शास्त्र ना रवाज ना कसलोच आवाज ना आवे ना बापूय ना कोणूच गावे. तर ते कशे जल्मले संवसाराक 700 अधिक पोल्यारस कशे ते नासले. ते दूख एक तेंबो थेंबो 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 थेंबो. दोळ्यांत नाशिल्ली फुटोन परत जल्मले त्या स्वाटे फुडें पोट्यान गेले. कोणूच नेना इणे खेदना ते कोणा गेले. आयले आपले शिकून मुखले केले. ते दूख एक थेंबो 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 थेंबो. आदार नासता जरी अनाथपणी उठाव नासता रावली माऊनपणी. सांगून कळलें ना थोड्यांक आपली जिणी थोड्यांची जिणीच एक नीस खाणी. दूख दुखांनी सोबीत दोळ्यांनी भोंवतली ती जायत्यान म्हणल्यान. संवसाराक 700 अधिक पोल्यारस कित्याक ती मजली. ती दुखां थेंबे 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 थेंबे. तेन्नाची दूख तुज्या मनाची वाडून उठिल्लो वारे मोगाचे वारे. तेन्ना हास्तिली दुखां लागून जालोस काय चेतना जाताना तूं
Letki dukashi posko ave abate. Te duke tamo. Te duke tamo. Tamo 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 tamo. उतरावरली दुकां चड बळा देख उतरां मोल ना जाल्यार दुकां खंडीत गोड आसा बुवा पुरबायची कविता बाब आर्थर पिरेरा आणि बरे सादरपण बाय एना पिरेरा पदवी तुमकां मुखली कविता मत्स्याच्या पेरे हांगासर आमच्या मुखार येता एक निवृत्त शिक्षकी 20 वर्सां फाटल्या साहित्य क्षेत्रांत स्वभाव सजत आसा नेमाळ्यांनी ती बरयता तेची तत्वां सरात थंयसर वळटात मनीसे मारिया जॉर्ज पेंटो तुका मुखार आपयता हांगासर मुखली कविता वाचन चर्चा करेल दत्रावली देवी आपयता खरे मार्गदर्शन जर म्हाका तर भुरगीं रक्तमासाच्या संघान जर म्हाका भुरगीं रक्तमासाच्या संघान घो बैलांच्या मोगाच्या एकवटान सर्वेस्पराचें देणें ताचें तें दान सर्वेस्पराचें देणें ताचें तें दान आवय बापायन सांबाळूंक जाय भोव जतनेन आवय बापायन सांबाळूंक जाय भोव जतनेन ल्हान आसतना दिया तांकां जायतो मोग ल्हान आसतना दिया तांकां जायतो मोग शिकया शिस्त करूंक इल्लो त्याग शिकया शिस्त करूंक इल्लो त्याग लेका वर्त कोंडाटो कर्ण माथ्यार बसोवचें नाका लेका वर्त कोंडाटो कर्ण माथ्यार बसोवचें नाका ल्हान म्हणून तांच्यो चुकींचेर दोळे दामचेय नाका ल्हान म्हणून तांच्या चुकींचेर दोळे दामचेय नाका दिया मार्गदर्शन सुख कश्टांची तशेंत बऱ्या वायटाची दिया मार्गदर्शन सुख कश्टांची तशेंत बऱ्या वायटाची फुडल्या जिणेक उपकारतली सारून जिणी तृप्तीची फुडल्या जिणेक उपकारतली सारूंक जिणी तृप्तीची मेळना खंयसरी खंयच्याय इस्कॉलांत रीत भुरग्यांक वागोवची मेळना खंयच्याय इस्कॉलांत रीत भुरग्यांक वागोवची जळम दातारांक जायजे आदार करपा त्या सर्वेस्पर देवाची जळम दातारांक जायजे आदार करपा त्या सर्वेस्पर देवाची बरें मार्गदर्शन मेळिल्लीं भुरगीं जातेलीं शाणी बरें मार्गदर्शन मेळिल्लीं भुरगीं जातेलीं शाणी उपकारतलीं घरांत समाजांत जियोन शेगुणी जिणी जीत उपकारतलीं घरांत समाजांत जियोन शेगुणी जिणी माग्यामी दिंब्यांनी मेळून दी म्हणून आमकां खरी जाणवाय माग्यामी दिंब्यांनी मेळून दी म्हणून आमकां खरी जाणवाय सतानिधीच्या वाटेन चलतना सर्वेस्परा तूं सांडून घालिनाय सतानिधीच्या वाटेन चलतना सर्वेस्परा तूं सांडून घालिनाय देव बरें करूं भुरगीं जावन आसात कुटुंबाचे दोळे तांकां बरी देख दिवन आनी आमी बरी जिणी जिवन तांकां देख जावंक आसा म्हणून जानवाये संगी सत्राय दिल्या बाय मारिया पिंटो तुमकां परबी आमची मुखली कविता सीचे ताकोडे कोंकणींतले भोव व्हड नांव कादंबरी कविता हास्य बरपां हास्य साहित्य नाटक कार्यनिर्वहन अशे अनेका वर्तुलांनी आत मेळयिल्लें व्यक्तित्व तो आमचे मदीं ना तरी ताचें कोंकणी दिर्वें तो आमकां दिवन गेला ताका आमी ससन शांती मागता आसतना ताच्याच कलेतिसो आमच्या फेरगेजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त रोनाल्ड रोड्रिगस
ताची कविता वाचन करूंक आतां आमच्या मुखार येता. तशें तांणी मोठ्यो कवी मोठ्यो काणी कविता आनी बरयल्यात लेखनां इंग्लीश तशें कोंकणी भाशेन विविध नेमाळ्यांनी वायस जाल्यान तांकां आमी सर बरें मागता. हो आमचो 5वो कवी जाल्ल्यान तांकां एक गोडशें मेळटात. परवी तुमकां देव बरें करूं. ही कविता बरयल्ली म्हजो परम मित्र आनी म्हजो गुरू सजेश ताकोडे. ताका हांव सुमार 1974 ताका वळखता हांव. तुमकां ही रुसल्यार वाव वाव म्हणा, जर तर रुसाना जाल्यार याव याव म्हणा. कोयर हेने गेल्यार कोयर तेने गेल्यार कोयर, रास रास कोयर पळोवन लोक सैर बैर. हेने गेल्यार कोयर तेने गेल्यार कोयर, रास रास कोयर पळोवन लोक सैर बैर. बसार गेल्यार कोयर, रैलार गेल्यार कोयर, रस्ते बगल्यार कोयर, दर्या वेळ्यार कोयरीस कोयर. सुटागार बुटागार आयले, चुडीदार मिडियागार पावले. गला कोयर झाडा कोयर, काडा फोटो वयर वयर. गला कोयर झाडा कोयर, काडा फोटो वयर वयर. ऑफिसांतलो कोयर हाडून रस्त्यामध्ये शिमटाया, नवे नवे झाडू घेवन सेल्फी फोटो काडया. ऑफिसांतलो कोयर हाडून रस्त्यामध्ये शिमटाया, नवे नवे झाडू घेवन सेल्फी फोटो काडया. माला लीला शशिकला, माला लीला शशिकला, कोसलो कस्तळ भायर घाला. ಈರನ್ನ ಸೂರನ್ನ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ झाडू धरून फोटो काडा. अमर अकबर आंतोनी, अमर अकबर आंतोनी, पूर्णिमा फातिमा नंदिनी, झाडा झाडा कोयर झाडा. फोटो काडून मिडियाक धाडा. झाडा झाडा कोयर झाडा, फोटो काडून मिडियाक धाडा. शाहरुख आमिर सलमान, शाहरुख आमिर सलमान, दीपिका सोनाक्षी कात्रीन अर्धे नसोन झाडटात कोयर, लोक सोयतात सकलतावन वयर. शाहरुख आमिर सलमान, दीपिका सोनाक्षी कात्रीन अर्धे नसोन झाडटात कोयर, लोक सोयतात सकलतावन वयर. मिंगेलामा पास्किन बाये, तुमगेरपणी कोयर आसाय. नवरो बाप कोयर झाडू, होकल बाय सेल्फी काडू. अल्ली मिल्ली सेर्पिना, अल्ली मिल्ली सर्पिना, कोयर खंय आसा देलपिना. सेल्लिसो कोयर दिसाना, जिल्लीच्या हितलानपणी उडोंक ना. इंत्रू लाद्रू पास्काला, बायलांक घेवन येया गा. इंत्रू लाद्रू पास्काला, बायलांक घेवन येया गा. बायलांक घेवन झाडटा नाडटा लुंगी डॅन्स नासा गा. मंत्री आयलो वाट सोडा, करडे तितलो कसरो झाडा. मार्गा देगेर कसरो झाडा आनी फेसबुकार फोटो धाडा. विगार काजितोर आनी मिरोन, विगार काजितोर आनी मिरोन, चामादर घेवन आयलो सारोन. झाडा झाडा कोयर झाडा, नांतर वचून काटान पडा. सुटागरांक पोटागरांक कोयर कसो दिसता. सुटागरांक पोटागरांक कोयर कसो दिसता. फोटो खातीर झाडटात तर लोक पळोवन हांसता. झाडूक घेवन कारांनी आयले, कॅमेरा मुखार हांसून रावले. कोयर झाडून फोटो काडले, टीव्हीक धाडून संतोष पावले. फोटोक मुस्कार दाखयताल्यानो तकलेन तुमच्या बोरला कोयर. फोटोक मुस्कार दाखयताल्यानो तकलेन तुमच्या बोरला कोयर. सदांनीत फटयतल्यानो तुमी जाल्यात सैर बैर. मुखेल्यानो फुडाऱ्यानो कारांनी जागृती हाडा. जातीवाद खोमवाद पयलें झाडून काडा. जाती जाती मदें राग द्वेष मोसोर, धर्म धर्मा मदें रक्तवाळ काळजांत किस्पोर. भ्रष्टाचार अत्याचार शोषण पयलें नितळ करा. कोयरा विशीं पुरो भाशण देशाक फुडें व्हरा.
कोयरा विशीं पुरो भाशण देशाक फुडें व्हरा. जात कात धर्म म्हणलो कोयर पडला रास रास. जात कात धर्म म्हणलो कोयर पडला रास रास. धर्माक आनी संस्कृतीक लागून काळजान जाल्यान बेसान बेस. स्वच्छ भारत नितळ भारत, स्वच्छ भारत नितळ भारत वाटे नाटक पुरो. काळजा कोयर भायर काडल्यार भारत नितळ उरो. अशेंच तुमी नाटक केल्यार लोक तुमकां पत्रायतलो. आंगोस्तूर ओडून काडन कोयरा राशेन बुडयतलो. अशेंच तुमी नाटक केल्यार लोक तुमकां पत्रायतलो. आंगोस्तूर ओडून काडन कोयरा राशेन बुडयतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रोणी बाब मोगान गोड कविता वाचल्याक तुका देव बरें कर म्हणटा. स्वच्छ भारत असो कॉन्सेप्ट आयिल्ल्या वेळार असो फोटोशूट मस्त चलताले न्ही सारून मात्र कोयर नातल्या जाल्यार. पूण ही कविता वाचता आसतना सिजेसन वाचली ती कविता म्हज्या काना गुणगुणल्या बरी जाली. कित्याक ही कविता ताणें आखरीच्या कवी गोश्टीन वाचता आसतनाय हांव त्या कवी गोश्टीन हजर आसलो. ताका हांव ससान विशय मागता सांगत आसता बऱ्या अमेगान आपल्या अमेगाची कविता वाचन केल्ले खातीर रोणी बाब तुका देव बरें करूं. मुखली कवयित्री आसा ती जातींत एक शिक्षकी. साद्या आनी नितळ उतरांनी तिणें बरोवचें आनी साद्या आनी नितळ उतरांनीच तिणें भुरग्यांक शिकयल्लें जावन आसा. तितीत भिता तांकां ती बरयली सावन दिता. प्रस्तुत गव्हर्मेंट PUC बलमट हांगासर शिक्षकी जावन ती वावरून आसतना कन्नडा कोंकणी इंग्लीश भासान ती पदां करता. गायन शिकोवचें तिचें अभ्यास जावन आसा. बाय मर्लिन मास्करिनस देरेबायल तुमचे मुखार प्रस्तुत करता आपली कविता वडपण. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांवें आज वाचन करची कविता वडपण. ह्या कविताक हांवें ताळो बसोवचे प्रयत्न केला. कोविडा टायमार सुमार जण मरचे आमी देखले. आमी हजार लोक एका दिसा मरतले. ताळा आमकां रजा आसली ती 3 म्हयने. जाल्यार ती रजा आमी मस्त बेजारेन करसितली. सदांय आमकां आयकूंक मेळटलें आज कोण मेला फाल्यां कोण मरतात तशें. तर हांवें एक बरयली एक कविता. खंय गेले तुजें वडपण, खंय गेले तुजें दरबार, खंय गेले तुजी पोटवी ह्या 4 दिसाच्या जिवनान. खंय गेलो तुजो दुडू, खंय गेले तुजी आसबोदी, खंय गेले तुजे अस्तित्व ह्या 4 दिसांच्या जिवनान. मनशाक मनीस वळखना ताजे लागीं सूर आसतना, मनशाक विचार आसचे ना ताजे लागीं दिर्वे आसतना, मनशाक मनीस वळखना ताजे लागीं सूर वासतना, मनशाक विचार आसचे ना ताजे लागीं दिर्वे आसतना. आज खंय गेले तुजे वडपण, मरण तुज्या बागला रावतना. आज खंय गेलो तुजो हांकार, मारेकार पिडा भोंवती घुंवतना. मनुशा तुजी मनुशा तुसा खंय गेली तुजें दरबार. आज खंय गेले तुजें वडपण, मरण तुज्या बागला रावतना. आज खंय गेलो तुजो हांकार, मारेकार पिडा भोंवती घुंवतना. मनुशा तुजी मनुशा तुसा खंय गेली तुजें दरबार. नाका तुका ही मनशा, नाका तुका
काही ओढवी चिंतून पळे तू मुनशा बदल तुझी जीवी काल तुझा तू मुनशा ओरतो करतलो देव तुका काल तुझा तू मुनशा ओरतो करतलो देव तुका देव बरें करूं. जिवीत सत मरण निश्चित या मोदलें जीवन सार्थकपणी जियोवचें जावन आसा अवश्य. भोव सोबीत उतरां आनी भोव सोबीत ताळ्यांनी आमकां मनोरंजीत केल्ल्या बाय मलीन बाय परबी तुमकां. मुखल्या कवितेक आमी या आमचे पैन ओरया. हो व्यक्ती सान गडितां व्हड समस्या उपजयतात म्हणून आपल्या कवितेनी सांगता. सोबायेची उतरां विणचीं म्हळ्यार ताची छाती आनी खालेत जावन आसा. रेमेद मायाच्या भरपूर बेसावांनी ताच्या उतरांक सांगात मेळटा अशें हांव पाती येता. तोच तो मनीस स्टॅनिस्लावसूस कितें तुका मुखार आपयता. मुखली कविता वाचन करच्या तांणी खोटायलें म्हाका. देव बरें करूं रोशन आनी प्रिता. म्हजी कविता जावन आसा ताणें कोटायलें म्हाका. ताणें कोटायलें म्हाका हांव गाड न्हिदेंत आसतां. ताणें कोटायलें म्हाका हांव गाड न्हिदेंत आसतां. दोळे धांपलेले आसता म्हज्या पोटारच इशारान आसता. पडली कोट उठली दूख उसमोडली पिरगांवकी दम्म नासता. इशारान आसता पडली कोट उठली दूख उसमोडली पिरगांवकी दम्म नासता. ताणें कोटायलें हांव दुखीन पिरंगली. ताणें कोटायलें हांव दुखीन पिरंगली. वय हांवें सोसीचे ही दूख नातलारी भलायकीची तांक गळ्याक पिड्डूक बांदलेल्या कर्माक. वय हांवें सोसीचे ही दूख नातलारी भलायकीची तांक गळ्याक पिड्डूक बांदलेल्या कर्माक. कित्याक लागलेली म्हाका मोगाची बूक आनी ताणें जोडलां म्हजें तावन सूख कोणायची पर्व नासता. ताणें कोटायलें आनी दुखीन म्हाका जागयलें. ताणें कोटायलें आनी दुखीन म्हाका जागयलें. वय हांवें सोसीचें ही दूख कित्याक ताणें जोडलेलें म्हजें थंय कानुनात्मक हक्क. वय हांवें सोसीचें ही दूख कित्याक ताणें जोडलेलें म्हजें थंय कानुनात्मक हक्क. आनी हांव सोलवाली ताचे बुलीक पिसवाल्ली पळय ताच्या सोबायक कोणाय उतरलें की नासता. पिसवाल्ली पळय ताच्या सोबायक कोणायचें उतरलें की नासता. ताणें कोटायलें आनी चिंतना म्हजी साडवयली. ताणें कोटायलें आनी चिंतना म्हजी साडवयली. वय हांवें सोसीचेच ही कठीण दूख निर्वग नासना बोलती विसवण नासता परत सारकें जाता वरें. हांवें सोसीचेच ही दूख निर्वग नासता बोलती विसवण नासता परत सारकें जाता वरें. काळ तोडो पाशार जावन वेता वरें. सान्नी आसा न्हय वेळा रोत फुडें वेता गाय माजोवन माव मांडटा. ताणें कोटायलें आनी दुखीन हांवें पोट पोशेलें. ताणें कोटायलें आनी दुखीन हांवें पोट पोशेलें. वय सोसीचें हांवें दूख आनी थोडेच दीस विस्वास वगडाय नासता बरवस साणी नासता सगळो भार सोडला वयल्याचेर. सोसीचें हांवें दूख आनी थोडेच दीस विस्वास वगडाय नासता बरवस साणी नासता सगळो भार सोडला वयल्याचेर. आनी म्हाका सांगलां माग अखंड बरवशान माग अखंड भावार्थान विघ्नरायत जावच्या फुडल्या हप्त्यांतले कार्यक्रम आसपत्रेंतल्या त्या म्हाताऱ्या वयजान. वय धैर्य दिलां वयजान दीस तो जर तूं जिखलें उपरांत विसरतलें सर दुखी आनी पोटलून घेतलें कोटयतल्या. वय धैर्य दिलां वयजान दीस तो जर तूं जिखलें उपरांत विसरतलें सर दुखी आनी पोटलून धरतलें कोटयतल्या. देव बरें करूं. एक आवय जावंक आयते जाल्ल्या
एका चलयेचें रुदांये बुधबाळींच्या उतरांक काण दिनासतना सूख विसवून करून पाश्चात्तापावचे साबार आसात. ही कोट मोगाची तरी आपली सूख विसवून उगडा सडयता. कालवेल्ला गायक औषधां कश्टांक फुटकन मुखार येवच्या दिसांक फुटकन जियोंक आसा. परबी तुमकां मानेस्टर स्टॅनिस्लव्स. मुखल्या कवीच्या त्या बरपाक आनी म्हाका 15 वर्सांची वळख. पयले फावटी ताची बरपां म्हजे तेरशीन पाविल्ल्या वेळार हांवें ताका स्वागत केल्लो. तो बहुभाशा कवी कोंकणीन कन्नडान ब्यारींद आनी तुळवेन बरयता. आज ताची चुटुकां घेवन मुखार येता भोवमानेस्त एडवर्ड लोबो तोकोट. सर कवी मित्रांक म्हजे प्रणाम. म्हज्या सुटकलेचें तकलें नांव आसा वेळ काळ. सातीच्या खतखत्या मोगाची तिची उतरांनी उजो पेटतालो. जातीच्या खतखत्या मोगाच्या तिच्या उतरांनी उजो पेटतालो. त्या उतराक लागून सबार वेदी तिका लाभताली. त्या उतराक लागून सबार वेदी तिका लाभताली. काळजा मना हुलपायली तिच्या उतरांचो उजो आतां पालवाला. काळजा मना हुलपायल्या तिच्या उतरांचो उजो आतां पालवाला. जै लांकड्यांत पिरंगोणेक तिच्या जाळारींनी सांगात दिला. जै लांकडांत पिरंगोणेक तिच्या जाळारींनी सांगात दिला. दुसरें चुटुका अनुभव. तो एक कलाकार केप्प्या आनी मोन्याच्या नटनाक नांवाडलो. तो एक कलाकार केप्प्या आनी मोन्याच्या नटनाक नांवाडलो. एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, तुज्या अद्भुत नटनाक कोण प्रेरण? एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, तुज्या अद्भुत नटनाक कोण प्रेरण? आनी कोण? म्हजी बायल. आनी कोण? म्हजी बायल. व्यत्यास. मोर नाकाचा सबार नीब. मोर नाकाचा सबार नीब जर जिवेंस मोरोंक पुरो जीब. सर जिवेंस मोरोंक पुरो जीब. देव बरें करूं. पंचभाश कवी मानेस्त एडवर्ड लोबो. भोव अपुर्बाची चुटुकां तांणी सादर केल्यान रेडिओ सारंगान ते वावरतात. आमच्या रोशनाचे टीममेट ते जावन आसात. परबी तुमकां मानेस्त एडवर्ड लोबो. मुखल्यो कवीक अमोगान मुखार आपोवंक येता. कारण ह्या कवीचें दायज जावन आसा हांसो तें ताच्या बरपांनी थोडे फावटी झळकता दरदर्शें दिसता. रांदपताचें हव्यास कविता ताचें दिर्वें अशें हांव सांगूंक आशेतां. तर आमी मार्चांत तिरवो बांदूंक आयतें जाल्यार तर तो आतांत तिरवो बांदूंक आयतो जाला. मानेस्त एडवेन वास तूं तुजी कविता वास. देव बरें करूं. रोशन आनी प्रीती. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा तिरवो. म्हज्या निर्मोल आतांच्या बोटान तुका वोट दमलो. बदलाक तुवें म्हज्या आतांच्या तुदयेक करी पुसली. म्हज्या निर्मोल आतांच्या बोटान तुका वोट दमलो. बदलाक त्याच बोटाच्या तुदयेक तुवें काळें घश्टिलें. म्हज्या वोटान तूं जिखून आयलोय. आमकां सांडून तूं दिल्ली पावलोय. म्हज्या वोटान तूं जिखून आयलोय. आमकां सांडून तूं दिल्ली पावलोय. हांगा जगडें रगता जरी वळतना आमी तुका हाक बोब मारली. हांगा जगडें रगता जरी वळतना आमी तुका हाक बोब मारली. तूं मात्र कान बंद करून वगीत बसलोय. तूं मात्र कान बंद करून वगीत बसलोय. उठतना बसतना खाताना जेवतना तुवें आमच्या घरचो तिरवो घेतलोय. उठतना बसतना खाताना जेवतना तुवें मात आमच्या घरचो तिरवो घेतलोय. तिरवो बांदूंक थांक नासतना हांवें मात्र चंबू घेतलो. तिरवो बांदूंक थांक नासतना हांवें मात्र चंबू घेतलो. दिल्ली वचून तूं कितें करताय हळू तुज्या कानान सांगूंक घे मंत्री बाबा. दिल्ली वचून तूं कितें करताय हळू तुज्या कानान सांगूंक घे मंत्री बाबा. हवा नियंत्रण कुडा भितर बसून सेवच्या नितळ हव्याक कशें तिरवो बांदचो म्हूण चिंतून आसाय वय मू.
हवा नियंत्रीत कुडा भितर वचून सेवच्या नितळ हव्याक कसो तिरुबोवंचो म्हूण चिंतून आसाय वैमू मान तुमच्या लेसाक सयत तुवें सोडूंक नाय तासोय तिरुवोग तुवें पोट भरलय मान तुमच्या लेसाक सोबत तुवें सोडूंक नाय तासोय तिरुवोग येवन तुवें पोट भरलाय मंत्री बाबा मुझे मुखेल्या मुझ्या पुढाऱ्या तुका सलाम करता नमस्कार करता पांयांकच पडता मंत्री बाबा मुझे मुखेल्या मुझ्या पुढाऱ्या तुका सलाम करता नमस्कार करता पांयांकच पडता कट्टी आनी दांड्याक मात्र तिरवो घाली नाका मागीर कितेंच उरचें ना कट्टी आनी दांड्याक मात्र तिरवो घाली नाका मागीर कितेंच उरचें ना देव बरें करूं वोट घालणं आपल्या पांयांक कुराड मारले बरी जाल्या आमच्या प्रजातंत्रांसलच्या अव्यवस्थेक आडसो धरचे प्रयत्न केला बाबा एडविन वास परबी तुमकां आमचे मुखले कवी जावन आसा ह्या कवी वरवीं आज आमी हांगासर जमल्या सक्रीय साहिती पोएटिकाचे ॲडमीन मानेस्त नवेन पिरेरी तुमच्या मुखार आनी हजारो वयर कविता बरयल्यात लेखनां काणयो नाटक सयतांनी बरयल्यात हिंदी कन्नडा तुळू इंग्लीश भासांनी आपली लिखणी तांणी झरयल्या आनी कविता सादर करची रीत पळोवंक कसो फेस्त तुमीच पळया हांव आज थोडी चुटुकां सांगता पयले चुटूक आसा उजवाड 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 कितलो घटमुटकी म्हळ्यार उजवाड कितलो घटमुटकी म्हळ्यार सावळी सयत उखलून तिसल्यान दवरता सावळी सयत उखलून तिसल्यान दवरता गाय गाय भोव लक्षिल्यान केल्ल्या तितली दुखसड गाय भोव लक्षिल्यांनी केल्ल्या तितली दुखसड मोग पणसाच्या कांट्या बरी जावन आसलें जिवीत म्हजें पणसाच्या कांट्या बरी जावन आसलें जिवीत म्हजें तुवें गो तातूंत गऱ्यांची गोडसाण हाडली तुवें गो तातूंत गऱ्यांची गोडसाण हाडली हांव गो आतां पांका बरी तुज्या पाटीक लागला हांव गो आतां पांका बरी तुज्या पाटीक लागला आशा आशा हांव पट्टू नारल रे तूं कुपा पातोर हांव पट्टू नारल रे तूं कुपा पातोर म्हज्या आशेन थोडे तकली गश्टीतात तुजेर म्हज्या आशेन थोडे तकली गश्टीतात तुजेर हें नारल करच्या पयलें कोयती पासतात न्ही ताका बरयल्लें हांव पट्टू नारल रे तूं कुपा पातोर म्हज्या आशेन थोडे तकली गश्टीतात तुजेर मोग ल्हान आसतना तुवें राग्गी मोग्गी म्हणी सारूंक 2 बोटां मुखार हाडिल्लीं ल्हान आसतना तुवें राग्गी मोग्गी म्हणी सारूंक 2 बोटां मुखार हाडिल्लीं आतां मुदी घालता म्हळ्यार 1 बोटी दिलें नाय आतां मुदी घालता म्हळ्यार 1 बोटी दिलें नाय प्रत्यक्ष दोळ्यांत रगत नातिल्ले अजून जिवंत आशिल्ल्यान दोळ्यांत रगत नातिल्ले अजून जिवंत आशिल्ल्यान देव आतां प्रत्यक्ष जावंक बी येता देव आतां प्रत्यक्ष जावंक बी येता गुट हांव गुट तूं कान हांव गुट तूं कान तुजे तोंड पयस रावल्यार मात्र म्हाका मान हांव गुट तूं कान तुजे तोंड पयस रावल्यार मात्र म्हाका मान देव बरें करूं देव बरें करूं नवीन बाब 1 मिनट तुमी मुखार येवचें आयच्या आमी तिलसणी प्रमाणे धवो कवी तुमी जाल्ल्यान तुमकांय तोंड गोड करचो अवकाश आसा चुटुका मुखान तुमी आमकां मौन गोड केल्ल्या खातीर तांच्या सर चुटूक असो सारांश हांवें थोड्याच पंक्तींनी सांगलो जाल्यार एकाच कवितेन 2 रुपां तो दिता आनी 2 रुपांनी आजोरो कल्पनाक तो वाट दाखयता उजवाड सावळेक एकाच किनांत उखलता तर पांका बरीच हर एक संगती ताचे आमची पाट धरीत आसतात परत एक फावटी ताका देव बरें करूं म्हणटा मुखलो कवी मोगोचनो मलगोडो कवी जावन आसा हाचे विशयी उलयल्लें तितलें तें उणेंच म्हण बगता कारण 50 साहित्याचो संभ्रम ताणें आयले वर आचरण केल्लो आसा मार्सेल मॅथ्यू डिसोजा मिलर मच्छा मिलर म्हणल्या नांवान जसर मोगासो स्टेट बँक ऑफ इंडियांत वावर केला MCC बँक आसोय
तो थंय ताणें सेवा दिल्ली आसा. देखून आतां मुखार आपयता भुवनेश माच्छा मिलार तुका तुजी कविता महात्म मदर तुमी अमर महान. समेस्तांक देव बरी सांज मागता. कवितेचें नांव आसा महात्मा मदर तुमी अमर महान. राष्ट्रचो पिताजी जावन महात्मा गांधी तुवें संपयलें जबाबदारचें काम स्वतंत्र भारताचें. दीन दलीत कोडकारांक आदार जावन मदर तेरेसा तुवें केलें जिवीत सुकाळ स्वतंत्र भारतांतल्या दुबळ्यांचें. मदर तुजें नेसाण कितलें सादें निर्मळ दवें. दुबळ्या धाकट्यांनी तयार केल्लें कापाट सुताचें. महात्मा तुजें तें दवें पुडवें खादी लुकटाचें. नाजूकायेन वळिल्लें करया स्वदेशी अभिमानाचें. सादी कालती जिणी सेवा केली दुबळ्यांची तुमी दिनपणी. त्या देखून तुमकां दोगांयकी सगळो संवसार रणी. दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक तुमचें जिवीत समर्पण. मान दिवन नांव दिलें महात्मा जिवी सांतीन. सर्वय काळा हिंसा प्रास शांतीक गरजेची म्हणून वडवीकाय गजयली. अहिंसा समाधानाची सगळ्यांक. अशांती दुदा विरोध तुमी बांदून कमर. मोग आनी मागणें अशीं वापरलीं हातेरां साबार. द्वेश हग्या बदलाक संदेश सदां तुमचो मोगाचो. केलो तुमी दोगांयनी जिवितान प्रयोग स्वताचो. गरिबांचो हुस्को दिवन महत्व निस्वार्थ सेवेचो. संवसारी होगडीक पात्र तुमच्या महान त्यागाचो. तुमचें मिसांव जावचें ना आदोरें अपूर्ण. समकतालें फुडें सपन जातलें खरें संपूर्ण. केदींच विसरोंक शकचें ना हें 20वें शतमान. केदींच विसरोंक शकचें ना हें 20वें शतमान. महात्मा मदर तुमी संवसारी अमर महान. महात्मा मदर तुमी संवसारी अमर महान. देव बरें करूं. सप्टेंबर म्हयनो मदर तेरेसा अंतरलो म्हयनो आनी ऑक्टोबराची 2 तारीख गांधी जयंती जल्मली दीस. ह्या दोगांयच्या उगडासाक आपल्या कवितेन घाल उतरांनी सजयल्या मानेस्त माच्या मिलार तुमकां दिनवास. आमची मुखली कवयत्री आमची मलगडी कवयत्री आमकां सर्वांक मेल फांगता ती. कोंकणी साहित्य घराण्याची हर एका कवी गोश्टींनी ती भोव उमेदीन भाग घेता. हिची कविता लेखनां कोंकणीच्या विविध नेमाळ्यांनी प्रकट जाल्यान तिच्या सेवेक सरकारांत सर्वोत्तम प्रशस्ती तिका लाभल्या. तशेंच हेर थोड्यो प्रशस्ती तिका लाभल्यात. हांव हांगा मुखार आपयतां मानेस्तीन जुलियट मॉरस देरेबेल. सर्वांक नमस्कार. एका म्हयन्या भितरले म्हजे आटाविटे घडीत घडलें त्या विशयांत हांवें एक कविता बरयल्या. कवितेचें नांव देव हसता देव हसता. सरकारी सवलत्यो दुबळ्यांक मेळोवंक कुमक कर रुदान. सरकारी सवलत्यो दुबळ्यांक मेळोवंक कुमक कर रुदान. चिंतलें दिवच्यांत दादोसकाय दिलो कुमके हात. चिंतलें दिवच्यांत दादोसकाय दिलो कुमके हात. अवचित मंदिर शेवटाली कुमोक घेतल्यांक फोनां केली. अवचित मंदिर शेवटाली कुमोक घेतल्यांक फोनां केली. मागतांबाये सुलाबायेन निसराली फोनां निशब्द जाली. मागतांबाये सुलाबायेन निसराली फोनां निशब्द जाली. 2 शब्द उलोवंक आशेली. इश्टिण्यांकर तेन्नाच सैरी येताली. 2 शब्द उलोवंक आशेली. इश्टिण्यांकर तेन्नाच सैरी येताली. फोनां तांची बंद पडटाली. इश्टिण्यो कोण हांव तेन्ना समजाली. फोनां तांची बंद पडटाली.
इश्टिन्यो कोण हांव तेन्ना समजली पाय दुखीच्याकी काळीज दुखीन रडलें मोगाची कोण तेन्ना कळ्ळें पाय दुखीच्याकी काळीज दुखीन रडलें मोगाची कोण तेन्ना कळ्ळें आंजाळ नात्रां सेवा आनी मोग पावलांनी उबी आज तुमचे समोर आंजाळ नात्रां सेवा आनी मोग पावलांनी उबी आज तुमचे समोर हुशार जाल्ली खबर घासतेली फाल्यां जावन फोनां येतेली हुशार जाल्ली खबर घासतेली फाल्यां जावन फोनां येतेली इश्टिन्यो हालो हालो म्हणटेली गरजेवंतां लायन रावतेली इश्टिन्यो हालो हालो म्हणटेली गरजेवंतां लायन रावतेली कोणाकी ना पावटू भुजोंक मांद्रेर आसतना इगर्ज बर्न लोक मोरना तुरबेंत वाचतना कोणायकी ना पावटू भुजोंक मांद्रेर आसतना इगर्ज बर्न लोक मोरना तुरबेंत वाचतना कंतारां श्रद्धांजली सिसरी दुकां मोरना मिसाक मास जिराना हून दाग नासतना कंतारां श्रद्धांजली सिसरी दुकां मोरना मिसाक मास जिराना हून दाग नासतना ही जाल्या संवसारी अस्मिताय आमची परिगत दोळ्या हुजरी दिसची ही जाल्या संवसारी अस्मिताय आमची परिगत दोळ्या हुजरी दिसची सर्गी देव हसता कोण्णा रोसोन हांकां फसलो चिंता कोण्णा सर्गी देव हसता कोण्णा रोसोन हांकां फसलो चिंता कोण्णा समेस्तांक देव बरें करूं देव संतोसलो म्हूण मात्र आमी आयकल्लें पूण देव हसता म्हूण आज बायचुलेट मोरसे चेतवन आमी आयकलें नीज जिवितांत एकल्याच्या गरजेक पावच्या वेळार सुखारी आनी पलायन ह्यो दोन संगती ह्या कवितेंत तिणें दर दर म्हूण आमकां दोळ्यावचेर उगडापे केल्यात आमी पावता गरजेक पूण आमकां पावतना निबां आनी निवडी मात थंयसर मेळटात देव बरें करूं बाय जुलियट मोरस तुका तुज्या पुरबायेच्या कवितेक मुगोच्यो न्हू मुखलो कवी आज हांगासर ना हाका म्हणटात आमी फर्गवांतली कविता म्हणून आनी कवी विल्ली आल्ली पदे आमकां कळीत आसा प्रकृती संगी वाटलोलो तो कवी जावन आसा ताच्या कवितेंत जिनियेस आतां आपोडची थांक ल्हान ल्हान संगती मुखांतर विस्तारायक तो वळाशें करता ही परगांवांतली कविता जाल्ल्यान ताका बरयल्ल्या खातीर हांव तुमच्या सुबेस्ताच्या नांवी शाबासकी म्हणटा आनी ती वाचच्याक आतां आमचे हुजीर येता प्रस्तुत एसोसिएट प्रोफेसर जावन फादर मुल्लस संस्थेच्या होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीच्या पॅथॉलॉजी आनी मायक्रोबायोलॉजी विभागान वावुरची प्रस्तुत डेप्युटी मेडिकल सुपरिटेंडंट जावन सेवा दिवन आसची थरवळ माध्यमांनी भलायकेची शिबिरां आनी भलायकेची माहिती दिवन आसची दोतोर डॉक्टर दीपा रेबेल्लो मुगोच्यो न्हू तिका दोन ताळयो दिवया आनी मोगान स्वागत करया डॉक्टर दीपा रेबेल्लो देव बरी सांज दिव तुमकां समेस्तां कवितेचें नांव दोवो तुवालो कवी विल्ली आल्ली पदे तो दोवो तुवालो बाप्तिजमान तुजे माथें पुसुल्लो तो दोवो तुवालो बाप्तिजमान तुजे माथें पुसुल्लो तुका पवित्र सभेन एकवटायल्लो क्रिस्ती कुटुंबाक आपोवणे दिल्लो तुका पवित्र सभेन एकवटायल्लो क्रिस्ती कुटुंबाक आपोवणे दिल्लो तो दोवो तुवालो तुज्या कुमगारा दीस याजकान वापरल्लो तो दोवो तुवालो तुज्या कुमगारा दीस याजकान वापरल्लो जेजूच्या मासा रक्ताची वळख दिल्लो पवित्र सक्रामेंतान तुका आयतो केल्लो जेजूच्या मासा रक्ताची वळख दिल्लो पवित्र सक्रामेंताक तुका आयतो केल्लो तो दोवो तुवालो काजारा दीस
तुज्या बोल्सांत लिपुल्लो तो दोवो तुवालो काजारा दीस तुज्या बोल्सांत लिपुल्लो तुज्या रेस्पेरान गुपीत हजार जाल्लो सुखा दुखाच्या तुज्या बसवणेन साक्ष जाल्लो तुज्या रेस्पेरान गुपीत हजार जाल्लो सुखा दुखाच्या तुज्या बसवणेन साक्ष जाल्लो आयेरा वेळार देड्यान कुशेन सोडयल्लो आयेरा वेळार देड्यान कुशेन सोडयल्लो तो दोवो तुवालो याजकी दिक्षेन बिस्पान तुज्या हाती दिल्लो तो दोवो तुवालो याजकी दिक्षेन बिस्पान तुज्या हाती दिल्लो तुका सोम्याच्या बलिदानाचो वारेसदार केल्लो तुका सोम्याच्या बलिदानाचो वारेसदार केल्लो क्रिस्ताच्या सुवार्ते परगाटूंक तुका सांगूंक दिल्लो क्रिस्ताचे सुवार्ते परगटूंक तुका सांगात दिल्लो तो दोवो तुवालो तुजो उस्वास संपतना तुजी मुखामळ दंपुल्लो तो दोवो तुवालो तुजी उस्वास सोडटना तुजी मुखामळ दंपुल्लो सस्तीक विशेवान तुजे संगी रावुल्लो सस्नीक विशेवान तुजे संगी रावुल्लो आज काळजाच्या दुखीन तुवालो उद्गारलो आज काळजाच्या दुखीन तुवालो उद्गारलो जिणी बोर जोडल्लो म्हजो उपकार मुनीस कसो विसरालो जिणी बोर जोडल्लो म्हजो उपकार मुनीस कसो विसरालो कोणाच्यागी सुखीन मुजेर तापल्ल्या रक्ता कथाक कोणाच्यागी सुखीन मुजेर तापल्ल्या रक्ता कथाक म्हाका पिंजून कोनशाक उडयल्लो म्हाका पिंजून कोनशाक उडयल्लो देव बरें करूं दुसऱ्या रंगावरनी दोव्या रंगाक अपवाद चड नितळ मनाच्यानी केल्ली ल्हान चुकी बेगीनसो दिसता ह्या कवितेचो रस आसा संतोष आसा संभ्रम आसा आनी उपकारपणी आसा भोव बरी कविता बाब वेली आल्ली पदे आनी भोव सुंदर रितीन सादर केल्ल्या डॉक्टर दीप रेबेल्लो तुमकां दिनवस मुखल्या कवीन काजार केलां तें चिन्नीचें काजार हे कवीच्या नांवांत आनी चिंतपान ब्रांडेड म्हणलो शब्द आमकां कोटोन दिसता कित्याक ताच्या नांवानच ब्रांड आसा कवीच्या गांवांतलो व्हडलो एक मलगडो कवी हो जावन आसा आनी परमळीत मोगरे कळो पिंगार तसलो संस्थो एक पत्रकार जावन सांगतास शिदा उलोवण्या मुखांतर चारोळी ख्यातेचो भोवमनीस्त रेमन डिकोन्ना फामाद जाल्लो जावन आसा तर आतां ताणें बरयल्ली कविता चेन्नीचें काजार वाचच्याक ताची मोगाळ तूं मुखार येता रियान्ना डिकोन्ना तिचें नांव अशें आसा चेन्नीचें काजार हें एक श्रंगार गीत जावन आसा चेन्नीचें काजार नाकाचे नोती बांगराची पवळां केंसांच्या वोवळेक कोवयले माथ्यार चिंचेची फुलां तस्तांतल्या कुंकुमाची पावलां मावाड्या घराच्या भितर पावयलें चेन्नी गांवभर सोबालें लजेचो मुदो होकलबाय सजोन तामसाणेन फुलोवन तें सोबागेन चल्लेलें मामाच्या हातान मोगाच्या उम्यान बाप्पूच्या हाताक उपसून दिलोलें चेन्नी गांवभर सोबालें सांगोड्याच्या घरा मोगाच्या रोसान सन्नामासान कावयलें वर्सुगेच्या पोसण्याक हांडयेर बाळ केळोलें चेन्नी गांवभर सोबालें चिवेचे अमृत रक्ताच्या वावरान दिमकुरें बाळ चालू चालू चललें गाणां पोकणांनी गरबोर हांसलें किडकिडोन धांवलें दांटोन पडोन उठलें चेन्नी फुगोन बशिल्ल्या चेन्नी गांवभर सोबालें रेमन डिकोना ताकोडे देव बरें करूं कवीन चेन्नी आपल्या काजारा दिसा तशें आपल्या मुखल्या जिवितांत कशें जियेलें कशें सोबलें तें सोबीत उतरांनी विवरसिलां काजारा माटवाक रिगल्ल्या बरें जालें
आदले सोबदो आपल्या कवितांनी गुंतून कवी बऱ्या रितीन आपली कविता वर्णिता. परबी तुमकां बाब रेमांडांनी बऱ्या तरान सदारपण केल्या बायरियांना परबी. मुकलो कवी एक मोगा कवी आनी ताकाय आज तोंड गोड करचो अवकाश लाभता कित्याक 15व्या स्थानार तो आसा. कवी मोग असो, कवी प्रेमी असो, कवी मोग करणार असो आनी ताच्या उतरांनी मोराक लजेक घालची तांक आसता. कोंकणीचें ग्रिस्त साहित्य ताणें रचलां मात न्ही आयचो दीस आयचो वेळी ताणें सोबयल्लो आसा येदोळूच. तर मुखली कविता वाचच्याक आयचो विपर्यास आमकां कळीत करच्या कवी वॉल्टर दांतीस मुखार येता. मोगाचनो ही कविता प्रस्तुत आमच्या देशांत आमच्या सुत्तुरांत तशेंच आमच्या फिरगजन ह्या गांवांत जावंसो गोंदोळ थोडी अतर्वणां आनी हे अतर्वणां पळोवन कोणी एकलो धैर्यान रावच जर कशें ताकात बली जावन भेटयतात ह्या विशयाचेर हांवें बरयलां. विपर्यास पयशांच्या राशी भितर सताक उस्वास बांदला. पयशांच्या राशी भितर सताक उस्वास बांदला. भ्रश्टाचाराच्या ओज्या पंदा नितीक चेंचून घाला. काडूंक गेल्लो दुबळो सुमेला. भ्रश्टाचाराच्या ओज्या पंदा नितीक चेंचून घाला. काडूंक गेल्लो दुबळो सुमेला. राजकीयाच्या गोंटेरांत प्रजातंत्र शिरकलां. राजकीयाच्या गोंटेरांत प्रजातंत्र शिरकलां. बळवंताच्या बुयांवांत न्याय बंद जाला. सोडोंक गेल्लो पत्रकर्त सुमेला. आमच्या परिसरांत असले आमी जायते पळयता. पितीसपणाच्या धुवरेंत जाणवाय लिपोवन रावल्या. पितीसपणाच्या धुवरेंत जाणवाय लिपोवन रावल्या. जातीच्या बुयारांत समजणींच सुकोवन गेल्या. पितीसपणाच्या धुवरेंत जाणवाय लिपोवन रावल्या. जातीच्या बोयारांत समजणींच सुकोवन गेल्या. सोदूंक गेल्लो विचारवादी सुमेला. सोदूंक गेल्लो विचारवादी सुमेला. दुस्मानकायेच्या पिंजऱ्यांत माया मोगाक पिचार केला. दुस्मानकायेच्या पिंजऱ्यांत माया मोगाक पिचार केला. स्वार्थाच्या काट्यार मनशापणाकच गळपास दिला. दुस्मानकायेच्या पिंजऱ्यांत माया मोगाक पिचार केला. स्वार्थाच्या काट्यार मनशापणाक गळपास दिला. सुटोंक गेल्लो जाणटो सुमेला. सुटोंक गेल्लो जाणटो सुमेला. दाखोवण्याच्या वेदीर भावार्थाक बली दिला. दाखोवण्याच्या वेदीर भावार्थाक बली दिला. फटकिऱ्या रिवाजांनी देवासपणाक मारतेर मारला. दाखोवण्याच्या वेदीर भावार्थाक बली दिला. फटकिऱ्या रिवाजांनी देवासपणाक मारतेर मारला. वाचोंक गेल्लो पाद्रीस मेला. वाचोंक गेल्लो पाद्रीस मेला. लिपयेच्या झगड्यांत प्रतिभा विसरून गेल्या. लिपयेच्या झगड्यांत प्रतिभा विसरून गेल्या. भाशेच्या गुटमोळींत उतरांच मायाक जाल्यान. लिपीच्या झगड्यांत प्रतिभा विसरून गेल्या. भाशेच्या गुटमोळींत उतरांच मायाक जाल्यान. सोदूंक गेल्लो कवीस मेला. सोदूंक गेल्लो कवीस मेला. देव बरें करूं. वॉल्टर दांतीस तुम्ही 15 कवी तसे तुमच्या कडक उतरांनी तुम्ही कविता सदर केल्या. परबी तुमकां आमच्या सामाजीक वेवस्थेक आर्सो धरचें प्रयत्न कवी वॉल्टर दांतीस हांचे समाजांत आसचे अवगुण आपल्या लिखणेनी दाखोवन जागरण हाडोवंक कवीचो उद्देश जावन आसा. परबी तुमकां ही कवयित्री मणिपालची. प्रस्तुत निर्मला कॉलेज ऑफ नर्सिंगांत प्रिंसिपल जावन ती वावूरून आसा. तिचो कवन संकलन प्रकट जाला. कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भासांनी ती बरयता. सुमार 1000 वयर कविता तिणें कोंकणी कन्नडा भाशेंत लिखल्यान. तिका मुखार आपयता तुमचे मुखार डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो. सर्वांक बरी सांज मागता. दिनवास रोशन बाब आनी प्रिताबाई. म्हजी कविता आसा दांत उलयताले. त्या दीस
कोब मोडून कातल्याव आज कोबाची कात काडूंकी जायना. त्या दीस कोब मोडून कातल्याव आज कोबाची कात काडूंकी जायना. तेन्ना सोणे रुचीक काटू कुटू शब्द करतले आमच्या मदें पडटना. तेन्ना सोणे रुचीक काटू कुटू शब्द करतले आमच्या मदें पडटना आमची सकत उणी जावन येता सवकास. आमची सकत उणी जावन येता सवकास तिची प्राय सडटना. आमी घट्ट जावंक तिणें दूद पियेजें म्हणून धाकटेर म्हणटना मातें आमचें पाड जाता हिका कोणें समजोवचें म्हणलें चिंतना. तिच्या जिवाची सोडणो दुसऱ्या सगळ्यांचो हुस्को तिका आसतना तिच्या जिवाचो सोडणो दुसऱ्या सगळ्यांचो हुस्को तिका आसतना दूद पिवचें सोड सदां जेवंकच तिका उडास आसना. दूद पिवचें सोड सदां जेवंकच तिका उडास आसना. आमकां घट्ट करची आशा तिका आसा पूण बाळंतें राव उपरांत भुरगीं सडन तिका कितेंच दिसना. आमकां घट्ट करची आशा तिका आसा पूण बाळंतें राव उपरांत भुरगीं सडन तिका कितेंच दिसना. प्राय सडटना बायल्यांक ती उपदेश दिता. प्राय सडटना बायलांनी जिवाक चड कॅल्शियम मेळचे बरी खाण खायजे म्हूण. तिका मात्र घरच्यांची पोटां गळ्या पर्यंत बरयजे म्हणलीच आशा. तिका मात्र घरच्यांची पोटां गळ्या पर्यंत बरयजे म्हणलीच आशा. आतां ती 50 वर्सांची जाल्या. आमची फाळां हालोवंक लागल्या. धाकटेर म्हणटा तांकां काडीचे. आतां तिका 50 जाल्यांत आमची फाळां हालोवंक पडल्यांत. धाकटेर म्हणटा हांकां काडीचे. 32 आशिल्ले आमी 26 जाल्या. अशेंच जाल्यार 60 जावच्या वक्ता तिच्या तोंडाचो पागरच पडटा. कितें करचें समजनासता रडतलें हांव. काल आयिल्ल्या तिच्या दुवेन हॉर्लिक्स हाडलां आनी दुदाक भरसून दिलां. ती म्हणटा हातूं इल्लें कॅल्शियम आसा आनी पुणी इल्लें घट जाता म्हणली एक ल्हान आशा आमकां. दूद पिये बाये म्हणून तिका बोब मारता. आमकांय सोबीत दिसची आशा आसा न्ही म्हणटा. कितें करचें कितेंच कळना. परत ती घरच्यांच्याच मोगार पडल्या. मागता आमी देवा कडेन तिका सदां पौश्टीक काणमणी खावंक फावो कर देवा. आमी सोबीत जाता. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. दोतोर फ्लाविया कॅस्टेलिनो सामान्य जावन वोंट उलयतात आनी वोंटा फाटले पागोर जावन आसचे दान ताका रक्षण दितात. पूण हांगास तिणें वापरलेली क्रियात्मक शैली खंडी जावन रुसली. दांत म्हळ्यार स्त्रियेच्या तांकी भितरली एक सकतकाय आनी तीच दांत लिप्ती संगत उक्तें करनासात. भलायकेची वटेन पिराय सरता आसतना दांत उलयल्ले मात्र निजायकी खोशयेचे जाले. परत एक बोटी उल्हासांनी परबी म्हणटा. काँग्रेसाचे 4 गॅरंटी जाल्या जारी. काँग्रेसाचे 4 गॅरंटी जाल्या जारी. एक आसा बाकी. पूण आमचो हो कवी सडल्यार वेदी आसय नासतना रावना तें गॅरंटी. मुखार आपयता बाब जॉर्ज लिगोरी सोबोंक वालेन्शियाची वेदी. हांच्या बारप्यांनी हास्य दराळ वाळटा. दायज वल्डार प्रसाद जावच्या 2 घडी कुशीन काडी आनी तो स्टँडअप कॉमेडियन जावन ते आजार जाल्यात. आमकां सर्वांक ताणें आसयलां. आतां तुमच्या मुखार मानेस्त जॉर्ज लिगोरी. मोगाच्यानो सर्वांक बऱ्यांतली बरी सांज मागता. थोडी चुटुकां तुमच्या मुखार सादर करता. सांबाळ आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ. आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ. मास सोरो म्हणटाना करचलो हप्त्याचो सांबाळ.
टिकेटीचे एक म्हळ्यार इलेक्शना टिकेट मेळ्ळ्या विशयांत एकले सिरकन पडला न्ही. टिकेटीच्या जाळांत कोरडांनी लुटलेल्या जिरगी मिरसांगेचो गुण संवसाराक कळ्ळा. टिकेटीच्या जाळांत कोरडांनी लुटलेल्या जिरगी मिरसांगेचो गुण संवसाराक कळ्ळा. साबारांच्या आंगार हुलो फुटला. नांव आतां आमच्या देशाचें नांव बदलूंक परत भायर सरल्यात थोडे. ते अधिकाराक आयिल्ले बरे दीस हाडटा गांव बदलिता म्हणून. ते अधिकाराक आयिल्ले बरे दीस हाडटा गांव बदलिता म्हणून. गांव तसोच उरला. आतां ते सांगतात नांव बदलिता म्हणून. मंती बेस जालें कोब दिल्लो म्हूण सगळ्यांक. आळशी ह्या चुटुकाचें नांव. मोंती बेस्ताचो कोबो चाबन चाबन सगळो दीस. मोंती बेस्ताचो कोबो चाबन चाबन सगळो दीस पुरो जाल्लो आळशी उद्गारता आपले आसता बरें आसलें दिल्लो जाल्यार कोबा बदलाक कोबाचो ज्यूस. आनी थोडे कडेन बाडगे ताई म्हणून आतां आसता. सबाय पाड जावन नजो म्हणल्यार बाडगे ताय काणयतात तशें. बाड्याची आवय परके आवयची सोबाय उरोवच्यांत बाड्याची आवयतून जाली. परके आवयची सोबाय उरोवच्यांत बाड्याची आवयतून जाली. तिका मेळटाना आवयचो मान तूं परकी जावन चोरली. मोसरी चुटुकाचें नांव. प्रामाणीक मनीस आपल्या घामा उदकान आपली पेज शिजयता. प्रामाणीक मनीस आपल्या घामा उदकान आपली पेज शिजयता. मोसरी मनीस हेरांच्या दुखा उदकान आपली दाळ शिजयता. अनाथ आवय बापूय नातलीं भुरगीं न्हय तीं अनाथ. आवय बापूय नातलीं भुरगीं न्हय तीं अनाथ. आवय बापायक आसरान सोडटात तीं न्हीद जावन अनाथ. वा 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 वा. लास्ट कोंकणी पोत. कोंकणी मायेच्या गर्भांत जल्मले तिचे सुपुत्र. कोंकणी मायेच्या गर्भांत जल्मले तिचे सुपुत्र. तिच्या मोगान तिच्या सेवेन महान ते जाले. तिच्या मोगान तिच्या सेवेन महान ते जाले. सवाल म्हाका दोस्ता तिचेच गर्भांत कुर्ल्या सैंबाचे वडारुकाचे वर्गाचे आत्योच कशे जल्मले. देव बरें कर. देव बरें करूं. ह्या कवेचे बंडावळस चुटुका लांबायन सांगचे मोटव्यान सांगता तो हांसूं सुजाच्या चुटकुल्यांतलो सार. सगळ्यांकी मटन करी चिकन करी फिश करी बरी जाल्यार आमकां लिगोरी मात्र मस्त मोगा आसूं. आज ताणें आमकां हसयलां मात न्ही 7 सक्रामेंत हाडून आमच्या मुखार दवरल्या 7 चुटुका मुखांतर. ह्या 7 चुटुकाचो हप्त्याचो सांबाळ मात्र करशिनातल्या रेवडणे बाब लिगोरीच्या त्या चुटुकात हांव सांबाळ देवा राख देवा म्हणून आमी मागता. कित्याक तितली बरी कविता चुटुकात ताणें लेखिल्ली आसा. देव बरें करूं. 2 ताळयो ताका आमी दिवया. आमचो ओमुकलो कवी कोंकणीचो फामाद कवी मोगा कवी एक समाज सेवक आपल्या गांवाची वडवीक गांवगो चेडवा ओ म्हजो गांवगो म्हणल्यार पदां मारिफात हाची कीर्त सगळ्या संवसारान वाडलेलो. उलोवण्यान कलतो प्रोत्साह दिवचो ताळो मानेस्त जोसे पिंटो आतां तुमच्या मुखार. आपल्या ल्हान प्रायेरच बरोवंक प्रारंभ केल्ल्या आनी साबार कोंकणी कन्नडा नेमाळ्यांनी कविता काणयो बरयल्यात कादंबरी बरयल्यात. बाब जोसे पिंटो आतां तुमच्या मुखार. देव बरी सांज तुमकां. देव बरें करूं. प्रिता रोशन तुमी म्हजी वळख करून दिल्या खातीर. हांव मंगळूर आमच्या शहरा विशयांत एक कविता बरयल्ली आसा तें हांव तुमच्या सदर करूंक आशेतां. हाय मंगळुरा. हाय मंगळुरा कसली तुजी नांवालां. हाय मंगळुरा कसली तुजी नांवालां. तुकाय देखता मनान म्हज्या उरतात हजार सवालां. हाय मंगळुरा कसली तुजी नांवालां. तुकाय देखता मनान म्हज्या उरतात हजार सवालां. उदें तिचें रोम म्हणलें तुका कसली ती सतां. उदें तिचें रोम म्हणलें तुका कसली ती सतां. तुज्याय नगरी घडते आसात
व्हड व्हड विस्मिता तुज्याय नगरी घडते आसात व्हड व्हड विस्मिता पांय आंगलच्यो वणो विकते आसात एसी शोरुमांत पोटा कवची रांदोळी मासली विकतात रस्त्याच्या धुळींत पांय आंगलच्यो वणो विकते आसात एसी शोरुमांनी पोटा कवची तरकारी मासली विकतात रस्त्या देगेल्या धुळींनी दूधकार बावडो दूध घेवन पंत्यार तपुट्टा घराची दारां सोऱ्यागार सुशेगात न्हिदता लोकूच रगता उक्ती जावंक बारा दूधकार बावडो दूध घेवन पंत्यार तापुडता घराची दारां सोऱ्यागार सुशेगात न्हिदता लोकूच रगता उक्ती जावंक बारा मंगळुरा भोंवती शेतां बाटां दोळे जातले पाचवे आस्ती शेतां बाटांनी फ्लॅटां उबी कोणाकी ना फिकीर फाल्यां कितें कवचें मंगळुरा भोंवती शेतां बाटां दोळे जातले पाचवे आज शेतां बाटांनी फ्लॅटां उबी कोणाकी ना फिकीर फाल्यां कितें कवचें सगळ्या मंगळुरांत नळ्याची घरां बंगले सगळ्या मंगळुरांत नळ्याची घरां बंगले गेटीर आंगणांत सोंपतले कुरीस सगळ्या मंगळुरांत नळ्यांची घरां बंगले गेटीर आंगणांत सोंपतले कुरीस आतां तसलीं घरां सोदूंक गेल्यार तुमकां खंडीत येत करस आतां तसलीं घरां सोदूंक गेल्यार खंडीत तुमकां येत करस हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जियेतले एका आवयची बाळां हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जियेतले एका आवयची बाळां कोणें वीक ओंपले अशें आतां रोंबल्यार दुबावची फळां कोणें वीक ओंपले अशें आतां रोंबल्यार दुबावची फळां कोंकणीचे सुपूत पोटा दुखे खातीर पावले संवसाराच्या पंथा कोंकणीचे सुपूत पोटा दुखे खातीर पावले संवसाराच्या पंथा कोंकणी विसरले वळे कोंकणी विसरले लागली मुळाक वळे कोंकणीचे सुपूत पोटा दुखे खातीर पावले संवसाराच्या पंथा कोंकणी विसरले लागली मुळाक वळे कोंकणी आवय तुज्या बाळा खातीर दोन दुकां गळे कोंकणी आवय तुज्या बाळा खातीर दोन दुकां गळे मोगा कवीन सर मोगा बरें सरलें लेखलां पूण आज ताणें मात्र हाय मंगळुरा म्हणल्या त्या कवितेकार गुंडायेचें चिंता आमचेर चिंतून सोडलां वणाक आसली मर्याद सेवच्या कानाक ना म्हणलें व्यंग्य कवीचो समाजांत आसो उत्साह कडेन जालो कोंकणी आवय आपल्या बाळा खातीर उदान करतात मंगळुरांतल्या नांवांक अर्थ आसा गे म्हणून ताणें मोठ जतनें साहज आसा म्हूण म्हाका बघता तशें पिंटोनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या अपरगळ्याच्या कवितेक मुखल्या कवीन पयलीं येता आसतना साविशेन करार लागीं मागलें म्हाका आखरेक सुदी म्हूण आमचे कडेन ताणें तशेंच वळें आखरेक तासून दी चिटी दी तशेंच आयली आखरेच्यान खूब तितके फुडें आयलो आनी हो एक बंडाई कवी मोगोसुनो खेळगाडी शिरवलोने आनी क्रांतिकारी सिद्धार्थाच्या कवितांनी आमकां चलता कवीच्या कवांतलो आनी एक मोला देखीक बरयणार जावन तो ताच्या बदपांनी हर एकण्याचे तीन कदोळांची शाकिताचे थंय आसा आज तो ह्या सोबीत कवी गोष्टीच्या मेळींत श्रद्धांजली मागता म्हणजे ताची कविता सरकार आज संतोष सडला वाचून मुखार येता कवी पिंपराम दाकोडे विनोद पिंटो तुमच्या मुखार आयची म्हणजे कविता आसा सरकार संतोष सडला ही कविता सुजेश जट्टू देवा दिन जाल्ल्या दीस बरयलेली कविता सो हांव एक साहित्यांत आर्टिकलां लेखनां आनी बरयतलो पूण कविता बरोवंक सुरू करूंक नासली आनी म्हगे आर्टिकलां वाचल्या सुजेश जट्टू एक दीस म्हाका फोन केले आनी म्हणालो विनोद तूं कविता कित्याक बरयली म्हणून तूं इल्लेशें तुका आनी कविता बरोवंक सुरू कर तुका खंयचेय शब्द ते कळना तर जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट कर म्हाका वॉट्सॅप कर हांव तुका सांगता आनी म्हाका ताणें लांबायक प्रोत्साह दिलो आनी हांवें कविता बरोवंक सुरू करून देड वर्सां सुजेश जट्टू करलो आनी त्या टायमार ताका श्रद्धांजली मागून ही कविता हांवें बरयल्ली आज एक कवी जाला जाल्यार सुजेश जट्टू सो म्हजी कविता आसता सरकार आज संतोष सडला सर्गा आंगणांत माटो घाला सैरतो येवचार आसा
स्टँडअप कॉमेडी जावंचार आसा सैरतो येवंचार आसा स्टँडअप कॉमेडी जावंचार आसा पेद्रू बदलार उबो आसा देवदूत गोड्या गाडयेर राखून आसा पेद्रू बदलार उबो आसा देवदूत गोड्या गाडयेर राखून आसा सांत भक्त पुरुशवान आयते जाल्यात सांत भक्त पुरुशवान आयते जाल्यात जेजू मरी जुजे ताका वेंगूंक राखून रावल्या जेजू मरी जुजे ताका वेंगूंक राखून रावल्या संवसारी पयण अखेर जालें कोंगणी मायेक दुकान जालें संवसारी पयण अखेर जालें कोंगणी मायेक दुकान जालें सुकोळ जिवीत सर्व आशांनी भरलें सरकाराजांत आज पयलेशो ताचे आयते जालें सुकोळ जिवीत सर्वांक आशांनी भरलें सरकाराजांत आज पयलें शो ताचें आयतें जाल्लें सरकार आज आशांनी भरलां आंज गुडव्यांनी गायान विसरून सोडलां सरकार आज आशांनी भरलां आंज गुडव्यांनी गायान विसरून सोडलां पेद्रून सर्गा बागेल दंपून सोडलां पेद्रून सर्गा बागेल दंपून सोडलां सद्याक स्टँडअप कॉमेडियनाची गरज ना म्हणा सद्याक स्टँडअप कॉमेडियनाची गरज ना म्हणा कित्याक सिजेस भाव सर्गा पावला कित्याक सिजेस भाव सर्गा पावला देव बरें करूं कोंकणी साहित्य क्षेत्राक गेल्या त्या वर्साचे मेयाचे 28 तारीख बोनस असो दीस आमचो मोगाळ बाप सिजेस देवादेन जाल्लो तो दीस विनोद बाबान सांगले बरी सिजेस म्हाका मार्गदर्शक गुरू जावन आसले हांव नवेंत बरोवंक सुरू करतना प्रोत्साहाच्या उतरांनी तांणी म्हाका पाठिंबो दिला सर्वांक ते मार्गदर्शक गुरू ते जाल्यात तांचे गैरहजरपण आमकां खंडीत उरता देवादेन सिजेस बाबा थंय आसलो मोग श्रद्धांजली रुपार विंता कोडे बाबान आमकां सादर केल्या काळजा मनाक आवडची कविता परबी तुमकां मानेस विनोद पिंटो आमचो मुखलो कवी बिसावो कवी या कविके आतां रोशन बाब गोडशें दितलो मानेस एडविन विन्सेंट कार्डोजा हो कवी पोएटिका पंगडांत सक्रीय असो सांगो सदांच कविता ते बरयतात इडी कार्डोस म्हणल्यार काव्य नवाकाल बरोवचे मानेस गांवांत ताकोडेचे कविता काणयो ल्हान नाटकांनी बरयल्यात आतां तुमच्या मुखार तांच्या आवाजान आमी तांकां स्वागत करया देव बरें करूं म्हज्या विशयांत सुबीत उतरांनी भोगार लायल्या खातीर कविता वाचच्या फुडां एक धाकटुलें चुटूक वाचता आनी त्या उपरांत कवितेक कुशेन मुखार वता चुटुकाचें नांव आसा इजार इस्कोलाक वता एकच इजार इस्कोलाक वता एकच इजार सोमार ते शेनवार कानार अजून गासता टिचेरीचें उतर कित्याक तांतू आसले बुराक हजार आनी कविते कशी येता आसतना ही कविता हांवें कित्याक बरयलोली म्हणून सांगता कित्याक म्हणून सांगल्यार फाटल्या एका म्हयन्याच्या आदीं म्हजो एक बाप्पू सरलो आनी ह्या बाप्पूच्या मरणा गेल्या वेळार बाप्पूचें मरण पळोवन हांव भायर येवन बसता आसतना पेटेचें दापणें भायर उबें केलेलें आसा सगळें बाजारा बरें दिसतालें आनी त्या पेटेच्या दमण्याच्या मदगांत जेजूचें रुपणें घुरसार मेल्ल्या जेजूचें रुपणें सोंपतालें आनी तेदा म्हज्या मतीक सवाल बसले आमी कोणाक मातयेक पळयता हांव ही म्हूण सांगून जेजू की या मेल्ल्या मनशाक ही म्हूण सांगून देखून ही कविता हांवें बरयली कवितेचें नांव आसा पेटे वयलो कुरीस देवाक तांणी मारला खुर्सार जिवोत्सव मुखार आपल्यानीच कांय करला साणी लुक्कांनी घुटला आपल्यानीच कांय करला साणी लुक्कांनी घुटला तिसऱ्या दिसा फांत्या फुडेंच उठला तिसऱ्या दिसा फांत्या फुडेंच उठला जीवन कोण बसा सरकार सामको सोडला आमकांय तीच आशा दाखोवन बापल्याक म्हज्या पुरला गेला सुवास सांडून
पेटे दंपण्यार कुरसायलेल्या सोम्याक ठोकला पेटे दंपण्यार कुरसायलेल्या सोम्याक ठोकला थाकाय दंपला फोंडार चेतून थाकाय दंपला फोंडार चेतून रकत उबावून फोंडा लागी रकत उबावून फोंडा लागी गिदा नदर म्हणून गिरांद मुजी बाप्पू वाजेजू गिरांद मुजी बाप्पू वाजेजू कोण पयले उरता जिवन सारून कोण पयले उरता जिवन सारून देवाक दिल्लें देवूच उरता देवान दिल्लें देवूच उरता माती मात्र रातून तकता देवा उस्वास मातयेक वेंता देवा उस्वास मातयेक वेंता गर्भापूण शार आंतरी फुलता तीस दिस तुजेर आनी म्हजेर कसल्यार मिरोन घांटी घेवन खोळ घेता 30 दीस तुजेर आनी म्हजेर कसल्यार मिरोन घांटी उमकोळ घेता डावन डावन घांटी नादांनी अतम्याक आमच्या धाडून सोडटा डावन डावन घांटी नादांनी अतम्याक आमच्या धाडून सोडटा सवाल दाळो मती शिस्ता सवाल दाळो मती शिस्ता मेल्ल्यांक बुरा सोम्याक कित्याक मेल्ल्यांक बुरा सोम्याक कित्याक लाखाच्या पेटेंत भांगार सस्ता तांतून न्हयली मोडे निघता लाखाच्या पेटेंत भांगार सस्ता तांतून न्हयली मोडे निघता काळजांत सोबय क्रिस्ताक काळजांत सोबय क्रिस्ताक मागणे आसूं पेटेन न्हिदलेल्याक मागणे आसूं पेटेन न्हिदलेल्याक न्हयतर फोंडार माती घालता घालता न्हयतर फोंडार माती घालता घालता क्रिस्त चेंचून मरतलो पेटेन न्हिदलोलो गुपीत आसतलो नांतर फोंडार माती घालता घालता क्रिस्त चेंचून मरतलो पेटेन न्हिदलोलो गुपीत आसतलो देव देवबरें करून आपली कविता मोहने सेरे कार्दोस सकोन हांची ह्या कवितेन स्पश्ट जावन म्हाका सुजमाल्ल्या प्रकारे खुर्सा पुरो जाय म्हणून जर हाती आसलो क्रीस निकेपाच्या वेळार आमी काडटा तर पेटवयलो कितें आसता म्हणल्यार चिंता करताना थंयसर तोपलां सांगतास जर क्रिस्ताक खुर्सा संगी निकोप नातरले तर आतां ताच्या फाटल्या उदारांच्या पेटे वयल्या खुर्सा कित्याक निके पितात म्हणल्यार सावलीतांनी आमचे उशेर उडयला देव बरें करूं तुज्या चिंतपाक लागून आमकां दोस दिल्ल्या खातीर भोव मनीस एलेकार दोस बरें बरें करूं म्हणटा कवी गोश्टीच्या अखेरीच्या पावंडाक आमी पावल्यो सगळ्याच्यो कविता वाचून जाल्यो म्हणून आमी चिंता आनी म्हज्या बकलेक आसली बायल प्रिता मिरांडा वालेंशता तिने धरून आसा गोवा परदें सुकाण सांबाळ्ळें आसा म्हजे बरोबर फादर नूर आसून ती वावरता कविता आनी काणयो तेचे आसक्त विशय विसारांनी कविता कवनां तिणें बरयल्लीं आसात काणयो बरयल्ल्यो आसात कोंकणी पीजी शिकप करनाची ती आतां उपसून दिता देव बरें करूं रोशन म्हज्या कवितेचें नांव उपसून दितना पाठ कर्ण जल्माल्या घराक बाई सरलाय दर तूं गोवाच्या घरची वाट जायना दुवे जिरो तूं हो तुजो वेगळाचार बापोय हांव तुजो म्हज्या काळजाचो कुडको तूं शिकय म्हाका जियो नासतना तुजो सांगार शिकय म्हाका जियो नासतना तुजो सांगार उबले दीस पाळले आतां काजाराच्या माटवा पर्यांत आतां रावलाय उबे मागो बेसांव तुज्या मुखल्या जिविताक आतां रावलाय उबे मागो बेसांव मुखल्या तुज्या जिविताक काजारी जिविताक दुवेचे काजारकान निवारली जबाबदार दुवेची काजारकान निवारली जबाबदार तां लोक तापाट तांकां कितें कळीत तुका दान दिवंक म्हज्या काळजार हांवें दवरला फातर म्हज्या काळजार हांवें दवरला फातर म्हज्या गर्भाचे फूल तूं कशें तुका हांव उपसून दिवं नेट तुळे तूं पानांच्यो साबण आसचे तिचे मुखामोळ उगडास हाडयता उस्क्यात म्हज्या तुवें सोडोवच्यो खोबरांच्यो पुटल्यो कातरच्यो गजाली कितल्यो दुवेच्या रुपार देखल्या इश्टिणेचो तुजो उगडास खंडीत म्हाका दसतलो तुज्या फुडाराचो संतोष वेगळाचार दिता हलो संतोष आनी दुखाचो लोट कशें बांदून काड काळीज जाता जड तुका उपसून दिवं काळीज जाता जड तुका उपसून दिवं तूं किंकिळ्ळो सगळो दीस आवाज करचो तूं किंकिळ्ळो सगळो दीस आवाज करचो
तूं आसल्या थंय फकत संतोष दुखाक नात अवकाश सर्वांक सुखी दवरचो तुजो स्वभाव तुजे संगी दुखान बुडचो ना दीस तुजे संगी दुखान बुडचो ना दीस आमच्या अंगणात फाल्यां तिळसो सूर्यो आमच्या अंगणात फाल्यां तिळसो सूर्यो तुका सोदतलो आनी तुका विसारतलो सांगून धाडटा ताचे लागीं शाबीत सांबाळ म्हज्या दुवेसो मावाडो शाबीत सांबाळ म्हज्या दुवेसो मावाडो देव बरें करूं देव बरें करूं मैत्रीचा विसाव्या कवीक तोंड गोड करचो कसा सलो पूण ते धाडत तशें कविते मुखांत आमकां मोन धाडत केलें बाबेडीकर बसमुकारीचे आनी मैत्रीच्या खातीर तोंड गोड करची सतत घेवन आसा तेन्ना उलोवता हे कवी बरो उलोवपी तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आनी रेडिओ सारंग संस्थेन कार्यक्रम निर्वहणाक जावन ते वाव दितात 5 भाशांनी ते कार्यनिर्वहन करतात बाबरोशन हे मुखार आतां आयकूंक आमी तयार हांव 2 कविता वाचता एक आज वाचीना जाल्यार येवच्या वर्सा सप्टेंबरची 8 तारीख 20 तारीख हांगासर राखपाची पडटा कित्याक दिसते आज जाल्यार मॅसेजीचेर पडटा पूण आयची काल बरयल्ली कविता हांव वाचता आनी कवितेचें नांव आसा सांचुरी आनी सक्रिस्ती मोदें सांचुरी आनी सक्रिस्ती मोदें दोगांची सेवा देवाक निस्वल्या गिना सा पेद्रू सयत नेना दोगांची सेवा देवाक निस्वल्या गिना सा पेद्रू सयत नेना तो भितर लोकोंगलो तर थंय भायर पाकाटे पापडची कोंबी तो भितर लोकोंगलो तर ती भायर पाकाटे पापडची कोंबी तांची सेवा मात फकत अवताराची तांची सेवा मात फकत अवताराची ताका पळयतना इचे मुखार आलतोडीक उरता हिका देखल्या परस तो पोलतोडीक देखचार करता ताका पळयतना हिचे मुखार आलतोडीक उरता हिका देखल्या परस तो पोलतोडीक देखचार करता ना तांचे मदगात उलोवणे सबार वसांता पूण थंयसर तांचें सशीच दिसता ना तांचे मदगात उलोवणे सबार वसांता पूण थंयसर तांचें सशीच दिसता तांकां राजी करूंक थंयसर मुखेली सै चलवाला तांकां राजी करूंक थंयसर मुखेली सै चलवाला जाल्यार ताबेरनाकल्याची चावी ताच्या हाती अवताराच्या वस्तुरांची चावी हिच्या हाती दिवन चुप्प बसला जाल्यार ताबेरनाकल्याची चावी ताच्या हाती अवताराच्या वस्तुरांची चावी हिच्या हाती दिवन चुप्प बसला एकामेकाक सोरोप मुंगुसा बरे आसच्या हांकां मात्र सक्रिस्तीनी अवतारा मदगात सेवा करतात म्हूण तोप लावन एकामेकाक सोरोप मुंगुसा बरे आसच्या हांकां मात्र सक्रिस्ती आनी अवतारा मदगात सेवा करतात म्हूण तोप लावन गांवचो लोक माथी हात दवरन गांवचो लोक माथी हात दवरन सोमी निजायकी जिवान लागीं म्हूण कांगाल जावन बसला सोमी निजायकी जिवान लागीं म्हणून कांगाल जावन बसला देव बरें करूं दुसरी कविता पेट्या सांग सुखी सोकाळ पेट्या पळग्यांचो वेळ सुखी सोकाळ पेट्या पळग्यांचो वेळ जिवा जिवाचो ताळ मेळ फकत आनी फकत तोच वेळ जिवा जिवाचो ताळ मेळ फकत आनी फकत तोच वेळ उपरांत पेंटेसांत जावन बदलता पेट्यासांत उपरांत पेंटेसांत जावन बदलता पेट्यासांत कस्तरांतले आराम तांकां आंत पेंत मूळ कारण जाता मनशाजात कस्तरांतले आराम तांकां आंत पेंत मूळ कारण जाता मनशाजात फांत्यार तोडी रस्त्यार मोडी लोक नाकाक हात दवरीत फांत्यार तोडी रस्त्यार मोडी लोक नाकाक हात दवरीत ओंकार्यान कोडी काडीत ओंकार्यान कोडी काडीत कोणाक तरी आसा फिरमतोडी कोणाक तरी आसा फिरमतोडी आवक तांचे आमच्या हाती आमच्या बायका घराचे तांच्या हाती आवक तांचे आमच्या हाती आमच्या बायका घराचे तांच्या हाती रोदामध्ये पेटो बावडो शिरकात तरी रोदामध्ये पेटो बावडो शिरकात तरी बाईक सवार कंडीत पेटेन काते बाईक सवार कंडीत सावन पेटेन काते देव बरें करो 2 कविता ताणें सादर केल्यो भोव बऱ्यो कविता एका कविता आपल्या दोन मुखार संचे अन्याय अव्यवस्था आपल्या उतरांची तीर दिवलो बाबरो शायनांनी सादर केल्या भोवा परपयच्यो कविता दोन कविता पदवी तुमकां देव बरें करो तरेदळस तुमच्या हाती चीट दिल्ली आसा तुमी पसंत केल्ली कविता कवीचें नांव तुमी बरोवंक जाय आनी ही चिटी तुमी दिवंक जाय म्हणून दिता आमकां येदोळ एक
सुशेगाद सोसून व्हेल्ल्याक आनी कवितेची प्रोत्साहन दिला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी कवी नवीन पिरेरीक मुखार आपयता कवी वॉल्टर गंतीस मुखार येवचे मुखार आता ह्या सोबीत 21व्या पोएटिका कवी गोष्टीक हजर जाल्ल्या कविता वाचन केल्ल्या सर कवींक उगडासाची एक काणी आमी दितल्या आनी उगडासाची काणी दिवंक आतां मुखार आपयता फादर रिची लसरादो श्री रोनाल्ड रॉड्रिगस आनी श्री माच्छा मेला तुमी दयाकर हांगा मुखार येवचे आनी आयिल्ल्या कवीक उगडासाची काणी दिवची तुमची नांवां आपयतना दयाकर मुखार आया दयाकर मुखार येवचे उगडासाची काणी काण घेवची रवींद्र इग्नास्करांचं दिल्ली आसा आमी वार्ताहर हाच्या नावेची मोगाची तो एना मुखारी मनीसी मारिया पिंटो Barboni Rodriguez सजेशनची कविता वाचल्यात स्वच्छ भारत मनीसी मर्दी बाय दयाकर मुखार आपयता श्री स्टॅनिस्लाव सोस्किरे Babet Bodlopo तो कोट मनीस एटी विश्वास कार्यसो सुतुरगार श्री नवीन पेरेरा मनीस माच्छा मिलार मनीस जुलियट मॉरस श्री दिल्ली अलीबाग तर्फे कविता वाचलेली डॉक्टर मनीस रेमंड डिकोना तर्फे कविता वाचलेली चेदू दियाना मनीस वॉल्टर गांधीस Dr. Flavia Castellino, Manes Ligori D'Souza, Manes Josepinto Kinigori, Manes Vino Pinto, Manes Edi Cardos, Gai Prita Miranda, Dani Andre Kau. आमच्याच पोएटिकाची एक उत्तीम कवयित्री तिणें पोएटिका दस बरोवन सुरू करून वाडोवन अपूर्वायसो एक कादंबरी पुस्तक तिणें काडल्या कोंकणी लेखक संघ कर्नाटका हाच्या वार्षिक जराल समितीच्या सुवाळ्यार लवी गंजिमा हिजी तूं पूत न्हय ही कादंबरी पुस्तक मानवीक बाब चेतन कपूरचें हाजें लोकार्पण जातली आनी डॉक्टर जॉय अदोर्ना ह्या कृतीवर विनोत्सव सादर करतले दीस जावन आसा ऑक्टोबराची 8 तारीख आयतारा ऑक्टोबराची 8 आयतारा सकाळी 11 जावन 15 मिनटांनी संदेशा मिनी सभाहार बज्जोडी हांगा तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार दिता आनी आतां आयच्या कवी गोष्टीचो उत्तीम कवी तुमी सगळ्यांनी ताका वोट दिला उत्तीम कवी हाका इनाम दिवंक फादर रिची लसरादो तुमी दयाकर मुखार यांचे एक घडी सॉरी फादर परतन आपल्याचे पडटा एक घडी मुखार या हे प्राइज दिला बारेंचो क्रिस्टोफर लोबो हाजे तो मेळटा आनी हे इनाम फावो जाता एडी कार्डोस एडी कार्डोस आपणे परबी तुका एडी पत्ताने जोताले देवागे एडी कार्डोसाक आयच्या कार्याक उपकार आठवणी दिवंक उपकार आपयता पोएटिकाचो एडमिन श्री नवीन पेरेर पयले हांव देव बरें करूं म्हणटा ही कवी गोश्टी हांगा चलोवन दवरूंक आसक्त करून प्रयोजीत केल्ल्या वॉल्टर फ्रांसिस किन्निगोडी तशेंच आमी हांगासर दवरया म्हणटाना भोव खोशयेन ओपोवन सर सहकार दिल्ल्या फादर बिगरचो बिगार फादर रॉक देसा आनी सहायक बिगार विजय मातेरो तांकां देव बरें करूं
तसेच या फेरगेचे उपाध्यक्ष आणि बहु वर्त सहकार दिला ते आमच्या संघात वावरले असते श्रीमान रोनाल्ड रॉड्रिगस वालेन्सिया तुमकां देव बरें करूं. आयच्या कार्याक सैरे जावन आसले फादर रिची रसलादो, MCC बँक चेअरमॅन अनिल परमाय, बाबलू आयिल्ले गरजेच्या कामाक तांकां गरजेचें काम पडलें ते गेल्यात. तशेंच रोनाल्ड रॉड्रिगस, बाब बच्चा मिलार, रिची रसलादो, बाय वेन्सेटा आणि अश्विन डिकोस्टा तांकां सर्वांक ह्या कार्याक गेस्ट जावन आयिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याचे प्रयोजक जावन आसात प्रमुख प्रयोजक वॉल्टर कांतीस किन्निगोळी, उपरांत लॉरेन्स कुटिन्हो किन्निगोळी, माच्चा मिलार, डॉक्टर जॉयन मोरोना, लिगोरी डिसोजा आणि रोनाल्ड रॉड्रिगस आणि फूल ह्या पाकळी दिवन ह्या कार्याचे प्रयोजक ते जाल्यार तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि सर्वांनी दय करून एक घडी मुखार येवन एक गोड आसाची काणीक स्विकार करी जाय म्हणून विनंती. आयच्या कार्याचे बहु सोबीत रितीन कार्यनिर्वहण केला वॉल्टर कांतीस किन्निगोळी. तशेंच सुकान धरला बहु अपूर्वयन बहु सोबीत रितीन सुकान धरला बाय प्रीता मिरांदा आणि रोशन कास्ता रेडिओ सारांगाचो. तुमकां सत्रांक अभिनंदन पडयता, देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पोएटिका निर्देशक बाबेरी कोजारियो ते हजार जावचे नासले पण तांकां हे हॉल सेकंड फ्लोरार आसले हजार जावन नात नंतर हजार जाता म्हणलें तांणी तशें तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. विशेष सेवा दिल्या जस्सी पिंटो ठेकेदार आमच्या संगत आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या आमकां उडासाची काणी केदाळे दितात बाबा ऑस्टीन प्रभू चिकागो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हर एक म्हयन्याक एक कवितेक कॅश प्रायज दितात क्रिस्टोफर रोशन लोबो क्रिस्टन म्युझिक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची वर्द्यो सरपत्रां छापतात सरपत्राच्या माध्यमाच्या भितरांत आनी ते पोस्टर डिझायन केला बाय लविता आणि कप्पा डिझायन केल्यात विलफ्रेड लोबो पडेल आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणे व्हडा संख्यान तुमी हांगासर हजर जाल्यात. आमचे सर कवी तशेंच वलेन्सिया फेरगेचे सभार लोक हांगासर हजर जाता. कवितेच्या मोगान तुमी हजर जाल्यात. तुमकां सर्वांक पोएटिका तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तान देव बरें करूं. सर कवींनी आनी सैर्यांनी मुखार येवचे एक ग्रूप फोटो काडत आसा.